Yes, sister. स्टार्ट करू सिस्टर. होय. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगड्या बाप्पा, आम्ही तुका आर्गां वाकाणी आणि तुका दिनवास दिता. तुवें तुझ्या पुताक धाडून ह्या संवसारांत स्वर्गार राजाच्यो गोठ तुझ्या भुरग्यांक उक्ते केले देखून. आणि हो तुझ्या मोळ्यांत वावर करून तुवें तुझे वावराडी बिचून काडल्यात देखून बापा आमी तुका दिन वाचता. हे मोळ्यांत आनी वावरांत वावर कोत्तलोय जाल्यार बापा अदीक आमकां भावार्थाची आत्मो गरजेचो जावन आसा. कित्याक तुझे उतर बापा फकत भावार्थाचेर धरलेले आसा. हे आमकां दर एकल्याक बिचून काडलेल्यांक आनी दर एकल्याक उतर मेळटल्यांक भावार्था वरवींच दुनिया तुझ्या उतराची जाणवाय मेळटा दुनिया. तर पवित्र आत्म्या वेळार जे उतर आयज आमकां भावाच्या तोंडांतल्यान मेळटले ताची खोल समजिकाय आनी जाणवाय आमकां दी म्हूण मागता पवित्र आत्म्या. हाजीर आसलेल्यांक आतांच्या कुटुंबाक आनी ना हाजीर आनी पावोंक नात आनी वेळ नात तांकां बापा हे वेळार सगल्यांक तुज्या उतराशी आमी हाजीर करता. कित्याक तुज्या हिंडाच्या राज्यांतली भुरगीं जावन आसा. दर एक तुज्या उतराशी येतात तांकां. बापा हे वेळार आमकां काळजीदारपणाचो आनी बलिश्ट आत्म्यान आमकां भर म्हूण बापा आमी तुजे लागीं मागता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Jesus. गोवायची आहा कोणाक? जेजू कारगा मुगे एक आहा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Praise God. Praise God. प्रेज गॉड. की जालें मुगे गोवानो कॉल येयलोले बोटीचे जॉइन जावपाक. तेका 2 म्हयने पयलीं येयलोले. सो तेणे रिजेक्ट केलोले कॉल आपल्या हितू बेगीन नाका म्हूण. प्रेज गॉड. मागीर तेका तेमी आनीक कॉल आनीक हें केलोले जॉइन जावपाक. ओके. आनी तेका ती बोट तेका दिलो ती बरी आसना. सो तेणे ते कॅन्सील केली. म्हणजे तेणे भावार्थान तेणे डिक्लेअर केलें की आपण हे बोटीचे जॉइन जावपा ना म्हूण आपल्यागे कॅन्सील जाता म्हूण. बट कितें जाता दुसरे पार्टी तुज्यान ते रिफ्यूज करपा जायना. ती मागीर तुका अशें कोन्न म्हणजे चड तेंप बी दवरताय. प्रेज गॉड. एक पार्ट ऑलरेडी रिजेक्ट केलो न्हू. सो दुसरे पार्टी तें करपा तेका तेशें को येना. सो मागीर तो म्हणजे तेणें हें केलें न्हू डिक्लेअर केलें की आपण ते जॉइन जावपा ना. तो सुसेगाद रावलो. म्हणल्यार कितें जाता तेगे फॉर्मेलिटीज आसताय न्हू करपाक. हांवें म्हणलें तुका वचपा नाका न्हू. ओके नो प्रॉब्लेम. बट तूं एटलिस्ट ते कितें सांगताय ते फॉर्मेलिटीज कर. कित्याक तें कॉल तेंच्या वदानसून रिजेक्ट जालें जाल्यार बरें जाता. बट तुवें ते रिजेक्ट करप न्हू एक्चुअली यू नो. सो मागीर तेणें तें सगलें आपल्यागे कितें करपा आसलो ते फॉर्मेलिटीज तो करीत रावलो. आनी तेणें तेका पासपोर्ट धाडपा लायली विजा लागो. मागीर पासपोर्ट धाडलो. आज एक्चुअली तेगेले वचपा आसलेले मुगे घोवा गेले. प्रेज गॉड. बट कितें जालें ती विजा मारपा पासपोर्ट धाडलो ती तेगेली डिले जाली. तेगे ती पासपोर्ट येवंक ना. आनी 3 दीस पयलीं ते कंपनीन मेल केलोली म्हणजे तुगे पासपोर्ट येयल काय म्हूण. तेणें सांगिल्लें ना पासपोर्ट म्हणजे हांवें रिप्लाय दिलो की पासपोर्ट येयलो ना म्हूण. सो म्हाका दिसलें पासपोर्ट येयल ना म्हणटरी ती म्हणजे ती विजा ऑफिसां बी घोडे कॉल करून तेगे मातशें प्रोसेसींग फास्ट बी कोत्तोली. आनी तेगे घोडे म्हणजे आयज देखून येयल जाल्यार ही हॅज टू जॉइन. आयज देखून तेका ती पासपोर्ट मेळ्ळ जाल्यार ही हॅज टू जॉइन. बट तो कन्फेस करीत रावलो की आपण जॉइन जावपा ना. आनी ही हॅड फेथ आनी हेल्ड ऑन टू दॅट फेथ यू नो. हांव मातशें जातालें घोडे आज ह्या दिसान पासपोर्ट येयल जाल्यार ते कसो पडटा न्हू. प्रेज गॉड. बट गॉड इज सो गुड सो गुड सो गुड. तेमी आयज आफ्टरनून तेमी कंपनीनू मेल धाडल्या की तुमगे तेगे पासपोर्ट येयल ना म्हूण. तेमी तेंका ऑलरेडी इन्फॉर्म केलें. आनी तेगेले आज वचपा आसलो ते कॅन्सील जालें. आनी पोतून तेका न्यू डेट दितो म्हूण. सो हांव जेजू आर्गां दितां महिमा दितां दिनवासतां that you know that even what we ask of him like you know these little things like you know God takes care of it and he is faithful to his word to his promises. So praise be to God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. तुझे मागणे ऐकले देवाना.
Praise God, brother. Praise Praise God. God. Thank you, Jesus. And they are good. Like, you know, ते नाकाल कित्याक ती न्हू बॉन्ड जावपा हा in January ती ship boat तेंगे बॉन्ड जावपा हा. So मागीर पोतून तेका आनी हें जाता न्हू. So तेका लागून he didn't wanted to join. So I just give all glory to God that even in these small things that God takes care. Like, you know, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Because आता God. आता ताका केन्ना तू सोडटाय केन्ना तुजे मागणे ताका वर आता. Praise God. Amen. काम केल्या बॉद न्हू brother, but he's not mentally ready. So आपल्या वचपा नाक म्हणपा लागलो. So I said, okay, fine, no problem. Praise God. Praise God. म्हणतो तो हा तुझे बरोबर आता. ना तो वॉका गेलो हा. Praise God. Okay. Praise God. Praise God. जेजू कारका. Praise God. Praise God. हांव एक सांगता आतां 2-3 दीस आमगे कीबोर्ड मातशे इश्यू आहले हांव चडशें यूज कोत्ता कीबोर्ड केन्ना सेशन जॉइन कोन्न स्क्रिप्चर्स बा शेअर करपाक बा दुसरे क्लासीन बा भुरग्यांगे क्लास आसा तींत बा आनी दुसरी केन्नाय सेशन आसताय ती आनी ते तो बंद कीबोर्ड चलनाहलो मागीर रिकॅपूय मातशें बरोवपा आहलो म्हाका सो जायनाहलें आनी गोवान काल ऑर्डर केल मागीर बंद पडटा मागीर तेणें चलना म्हूण ऑर्डर केल्लो आनी तो आज येवपा आहलो आज अख्खो दीस येवंकू ना तो हांवें म्हणून तें सेशना कित्याक एक की दाबिल जाल्यार सगळें मागीर कितें कितें येता आनी सडनली डिसअपियर जाता तेंच जातालें आनी आतां ही सेशन स्टार्ट जालें सिस्टर प्रेज एंड वर्शीप कांतार घात तेन्ना हांव तें मेसेज केलें की म्हगे हें बरें चलना हांव एम नॉट एबल टू एडमीट दुसरें हेंकां आनी फातिमा सिस्टर इगलें मातशें इश्यू आहलें सो तेन्ना गो युजली त्या रातीच येताय काल देखून डिलिव्हरी येयल्ली ती लेट येताय राती 8 o'clock तेशें आनी ही आतां तें प्रेज एंड वर्शीप चलत तेन्ना तेणें गोवान कीबोर्ड हाडलो आनी लायलो आनी तो जाणा आहलो हांव Praise रावता म्हूण God. कीबोर्डाक सो प्रेज गॉड नाव आय एम Praise एबल टू God. यूज इट आनी तें लॉगीन करपा मेळ्ळें म्हाका सायन इन कित्याक सिस्टरीन म्हणलो मातशें तेगे कंप्युटर हँग जाल म्हूण सो देव पवित्र आत्मो सारको आपल्यागे काम सारको कोत्तो टायमार कितें करपा आहा Okay. तें God. जेजू कारका. Praise Jesus. Praise God. Beautiful. Beautiful. इतल्या लहान वस्तूंनी आमचो देव इतलो विश्वासी Dear ना. Viswashi. Praise God. Thank you, Jesus. हांवें तुमकां ह्या थोडे दीस पयलीं हांवें सांगलेलें तुमकां एक गोवायकी एक आमचो गोंयचो ब्रादर म्हणून तो आतां UK तो पडलेलो घरांत आनी तेजी मिसीस ताका फकत कितल्या वर्सांचो 7-8 वर्सां काजार जाल्यात ती आनी ताका दोतोरान चड दीस दिवंक आहले कित्याक तो आतां ताका खूब मार लागलो ताच्या मेनून मार लागलो आनी ताका आनी ताच्या दोतोरांनी त्या हॉस्पिटलान आपल्या बायलेक आनी भुरग्यांक आनी फॅमिलीक आपयल्ली ताका निवळो पळोवपाक म्हणून फाल्यां आमी ताजो लायफ सपोर्ट काडटा आमी ताजो ऑक्सिजन काडटा आनी त्या वेळार भाव भयणीनो हांवें ताका खंय भाशेन ती बायले कडेन उलोवंक पावलो हांव आनी तुमी जाणो हांवें तांचे कडेन उतराची सजमणी दिली आनी जेन्ना तिणें भावार्थ धरलो की जेजू कितें म्हणटा तो आनी दोतोर कितें म्हणटा तो सेम ना म्हणून ती आतां गेली ICUन आपल्या गोरकाराचेर हात धरले तर तेजे मोणे गोंय आसले थंयसर आनी मागणें केलें आनी ती भायर येयली आनी तिका सांगलें तूं फकत आतां दोतोराचेर चोत्राय दवर नाका ताजेर चोत्राय दवर नाका तूं फकत जेजूचेर चोत्राय दवर आनी फुडल्या दिसा त्या दोतोरान हांव नको कितें केलें पूण कांय काडूंक ना आनी 2 दिसांनी गोरकारान दोळे उक्ते केले आतां तो आतां म्हणजे रिस्पॉन्ड करूंक लागलो हात वयर सोंपला आनी काल सांजे आतां कितले दीस जाले सुमार म्हाका दिसता 3 सुमार 1 म्हयनो जायत येयला काल सांजे ते बायलेन म्हाका तेच्या हॉस्पिटलांत ICUन ना आतां त्या फोन केलो आनी हांव ताचे कडेन उलयलो त्या गोरकारा बरोबर हांव उलयलो
आनी ताका सांगूंक लागलो बाबा तुको हाय बरो आहा म्हणूंक लागलो. इतलो मातसो फोर्सान म्हणिना पूण तो आतां फोनाचेर उलोवंक पावता. इतली मोहीम देवान त्या फॅमिली लागल्यान ती बायल एकदम खोशी आहा, भुरगीं खोशी आहा, ती खेळटाले जर व्हिडिओचेर हांव उलयतालो तेन्ना. आनी भाव भयणीनो आतां त्या बायलेचो भावार्थ इतलो वाडला देवाच्या उतराचेर कित्याक ती जाणो आसली की दोतोरान सांगलें तिका कांय करूंक जायना. वय थोड्या दिसांनी आमकां मातशें पडूंक लागलें आमी कितें दोळे उक्ते करता पूण आतां तो उलोवंक लागला, तो आतां जेवता, तो आतां हें करता. आनी व्हडली मिराग म्हणल्यार ताजो भावार्थ घट जाला, बायलेचो भावार्थ घट जाला आनी त्या भुरग्यांचो आतां दोगूय भुरग्यांक एक भुरगें 5 वर्साचें आनी एक वर्साचें. पूण भाव भयणीनो पळयात कितें मिलाग देवान केली ह्या तांच्या जिवितान की आतां देवाच्या उतरान रिगून रावले आनी इतलो तांचो भावार्थ देवाच्या उतराचेर वाडला. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. Praise God. Thank you, Jesus. जेजू कारगांव. आनी कोण हा जेजू कारगांव? रिकॅप करूया नाल्या ब्रदर. प्रेज गॉड. ओके रिकॅप करूया, नो प्रॉब्लेम. ओके. जेजू कारगांव. गेल्या बुधवाराक भाव विन्सेंटान आमकां दिल्ले शिकवणीचो विशय जावन आसलो वोंपणी आनी लुवणी. पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरी चीट 9 आवेसवर 6 वडींत देवाचें उतर आमकां सांगता. आमी जावन आसात एक शेत कामती कशी. जशें आमी वोंपतांव तेच परी जातेली आमची लुवणी. आमी चड बी वोंपल्यार चड पीक आमकां फावो जातलें. आनी तें बी जावन आसा देवाचें उतर. जे परी एक शेत कामती शेतांत बी वोंपचे आदीं तयारी करता तेच भाशेन देव आमकांय दुसऱ्यांच्या जिवितांत बी वोंपचे आदीं एके भाशेन तयारी करूंक उलो करता. देवाचें उतर आमी मनान घट दवरूंक गरजेचें. आनी हो आदार आमकां पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या उतराचो उगडास सगळ्याच वेळार करून दिता. आनी तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत बरें पीक पळयतांव आनी दुसऱ्यांच्याय जिवितांतूय बी वोंपूंक आमी पावतांव. भावान आमकां कोलकाताच्या सांत तेरेजाचें उदाहरण दिलें, जिणें देवाचें उतर मनान घट दवरून ताच्या पोरमोणें चलून ओन भावार्थ्यांक जेजूच्या राज्यांत हाडूंक ती पावली. आमी जायते पावट दुसऱ्यांक दुडू आनी तांच्यो दुसऱ्यो गरजो भागोवपाच्यो वस्तू दिवन तांची चोत्राय आमचेर हाडटात. खरेपणी आमी तांची चोत्राय फकत दुडू आनी दुसऱ्यो वस्तूच दिवन न्हय, पूण देवाचें उतर जें जावन आसा खरें बी तें दिवन तांची चोत्राय देवाचेर घालूंक जाय. उत्पत्तीचें पुस्तक 8 22वी वड आमकां सांगता. प्रितूम तोगो पोरयान थंडी आनी गरमी, उनाळे आनी हिवाळे, दीस आनी रात, रोंपणी आनी लुवणी ही केन्नाच ना जावची नात. वोंपणी आनी लुवणी हें आमच्या हातांत आसा. तर आमी जोण एकल्यान आमची तपासणी करुया. दुसऱ्याच्या जिवितांत कसलें बी आमी वोंपतांव हें आमी आमकांच विचारुया. फकत वस्तू दुडू तांकां दितांव गाय? देवाचें उतर जें खरेपणी एक अविनाशी
भरपूर पीक दिवपी बी जावन आसा. हे बी आमी भरपूर मापान दुसऱ्याच्या जिवितान वंपुया आनीक देवाच्या राज्यांत भरपूर पीक हाडूंक आमी वावर करूया. आर्गां जेजूक. जेजूक आर्गां. प्रेज गॉड. थँक्यू सिस्टर. बरें रिकॅप केलें आनी आमकां एक उगडास केलो ही ब्रदरान की शिकयलोलें आनी ते उतराचे आमी हे करपाक. प्रेज गॉड. आर्गां जेजूक. आर्गां जेजूक. ब्रदर, प्रेज जीसस. हेजेर आमी कितें डिस्कस करूया गोडी ब्रदर. बिजी फोन बायल आसात कितें जस्ट. प्रेज गॉड. हय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सिस्टर जोनिना कितें आहा म्हणपाचें शेअर करूंक? आयज कांय ना. आमी दिसान दीस देवाक आर्गां दिवपाक आमकां ओदीक बरें, कित्याक 9 दीस तो आमकां दिता. त्या पासत आमी तेका आर्गां दिवंक आनी ओदीक तो आमकां तेजे उतराक कडेन आमकां सगलो वेळ दवरता. हय. काळजां तेजे बोले वयताय त्या उतरा कडेन. ते आयकोक एक सायडीन, एक समजुणी घेवन, एक शिकप करून तेजे उतर. हे भाशेन आमी आर्गां देवाक दिवंक गरजेचें, कित्याक तेजेर आमी चड मोल दवरून आसा. जेजूचेर. जेजूचेर. प्रेज गॉड. जेजूक आर्गां. जेजूक सारकें. आर्गां. जेजूक आर्गां. म्हणटच आमी कालच्या बुधवारा दीस जे आमी शिकल्या दुसरी चीट कोरेतकारांक विस्वोर नो वोडसोक. होय की ना? होय ब्रदर. प्रेज गॉड. आता आमी रिकॅप जो केलो आमच्या बाय फ्लॅगिंग केलो तो, ताजेर आमी थोडो नियाल करूया. ताजेर आमी नियाल करूया फुडें वेचच्या पयलीं. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? कोण मातशें हें करता, मातसो स्क्रिप्चर घालता मातशें फातिमा? हय. रागात ब्रदर. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. प्रेज गॉड. खूब पाटी आमी जें शिकल्या ताजेर आमी नियाल करिना जाल्यार आनी जें आमी शिकल्या तें आमी करूंक पावना जाल्यार कितें जाता भाव भयणीनो, उतराची सोजमणी आमकां इतली मेळना. जें आमकां सोजमणी मेळटा तेंच उतर आमी पाळूंक जाय जाल्यार आमकां जाय पयली सोजमणी उतराची. होय की ना? होय ब्रदर. ज्या दिसा आमकां आतां समजा हो मोबायल फोन म्हजे कडेन आहा, वो फोन कशे भाशेन हांवें वापरूंक जाय ही सोजमणी म्हाका ना जाल्यार म्हज्यान व्हॉट्सॅपाचेर वचोंक जाता, झुमाचेर वचोंक जाता, युट्यूबाचेर वचोंक जाता ना. हो फोन कितले एप्लिकेशन आहा, प्ले स्टोराचेर वचोन तुका ऍप्स डावनलोड करून तुका आतां ते ऍप्स डावनलोड करून आमच्यान तें वापरूंक जाता, ताजो फायदो घेवंक जाता. तेच भाशेन ज्या दिसा म्हाका उतराची सोजमणी मेळटा तेन्नाच की म्हज्यान तें उतर म्हजे भाशेन म्हज्यान पाळूंक जाता. होय की ना? हय. म्हाका सोजमणी ना जाल्यार हांव केन्नाच पाळचो ना. हांव फकत आयकतलो. आतां पळय, म्हाका समजा कोणें म्हाका बरो फोन दिलो, हांवें घेतलो तो फोन पूण म्हाका सोजमणी ना, हांव कितें करतलो? म्हाका सोजमणी ना कसो वापरूंक जाय, हांव घेतलो आनी कोनशाक दवरतलो, कबडान दवरतलो. आनी मागीर कोण येतलो, अरे बाबा तुका फोन दिल्लो, कितें केलाय त्या फोनाचो? तो कोनशाक पडला, कबडान दवरला, पळोवया. कोण येत जाल्यार म्हाका कोण दाखयत जाल्यार हांव तो फोन वापरतलो. पूण समजा कोण येयलो म्हाका सोजमणी दिली, अशे भाशेन डावनलोड करूंक जाय व्हॉट्सॅप, मागीर झूम आनी सगळे एप्लिकेशन म्हाका दाखयली. आतां म्हज्यान बायबल क्लासीक जॉइन करूंक जाता, म्हज्यान युट्यूबाचेर व्हिडिओ पळोवंक जाता, व्हॉट्सॅपाचेर मेसेज धाडूंक जाता, कोणाक फोन करूंक जाता.
आता समजा पयलो आमकां फोन करूंक जाय आसलो कोणाक UK ओ अमेरिका ओ ऑस्ट्रेलिया, आमी चिंतले अरे बाबा कितले दुडू पडटले फोन करपाक. आतां आमच्यान बिश्टे इंटरनेट आसा जाल्यार सामको डायल करूंक जाता आनी कोणा कडेन अमेरिकाक ओर ऑस्ट्रेलिया कडेन फुकट फोन करूंक जाता, फकत इंटरनेट जाय, होय की ना? होय. पळय बाबा, आमी पयलीं आमी जेन्ना चिंताले अरे आतां फोन करूंक जाय, आनी ते दीस आसले जेन्ना व्हॉट्सएप नासलें और इंटरनेट नासलें, आमी एका टेलिफोन बुथा कडेन वेताले आनी थिंचर मागीर कोणाक फोन करताले आनी तो फोन काडटच मागीर कोण तिचो ते वाटेन म्हणटालो आपयता ताका घरा, तेजे कडेन मोबायल फोन नासलो, आपयता ताका घरा, मागीर ती येतालीं तेज्या वांगडा उलोवंक मेळटालें, आमी थोडो वेळ उलयताले कित्याक आमचो मिटर धांवतालो, खूब दुडू दिवचे पडटाले, होय की ना? होय. आतां आणि लायनी रावप पडटाली, लायनी रावप पडटाली. होय, लायनीन रावचें पडटालें. पूण आतां आमकां फकत व्हॉट्सएपा वरवीं आमच्यान आतां कोणा कडेन फोन मारूंक जाता, तांचे कडेन उलोवंक जाता, आनी फकत उलोवंक जायना, आमच्यान आतां व्हिडिओ पासून पळोवंक जाता. ती आतां ब्रेकफास्ट कितें करता, सुपर मार्केटान कितें आहात, आनी कितलो लोक युकेचो जेन्ना गोंया येता, ती सुपर मार्केटान वेता, आपल्या गोंयकारांक गोंयच्या लोकांक सांगता अरे आतां सुपर मार्केट तुका कितें जाय, हें ड्रेस जाय, हें बॉटल जाय, हें जाय, तें जाय. आतां आमी सुपर मार्केटान हान हें आमकां दिसता फोटो व्हिडिओचेर पळोवन, आमी गोंय आहात, ती UK आहात, पूण आतां तो व्हिडिओ पळोवन आमच्यान तांकां कितें जाय तें आमच्यान तांकां सांगूंक जाता, होय की ना? येस. देखून भाव भयणीनो, आमच्यान तो फोन आतां उजार करूंक जाता, ताचो फायदो घेवंक जाता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, गरज आमकां उतराची सजमणी. उतराची सजमणी ना जाल्यार फकत आमी आयकलें आनी ते ही बुधवाराची क्लास काबार जाली, ब्रेस्तार येयलो, सुंकरार येयलो, ते मागीर फुडल्या बुधवारा दिसलें कितें शिकून आसली, कोण एकलो कोण रिकॅप करता, आय अबाउट इट फ्लावीन केलें, पूण आमी तें पोत्तून आयकोंक ना जाल्यार आनी आयकोन आमी तें उतर पाडूंक आमी कॉमेंट्स करूंक ना जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना. इट विल बी युजलेस. कितले सेशन आमी करूं, कितले प्रिचर येवं, कितले पाद्री येवं, कितले बिसायब येवं, कितले व्हडले प्रेगादर येवं, कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक भाव भयणीनो? कित्याक जें उतर आमी आयकलां, आमी तें आमी मन घालून कितले पाटी आमी आतां आयकात, हांव तुमकां कितें सांगूं सोदतालें. कितले पाटी आमी हे क्लासीक येता, आमचो ऑडियो बंद आहा, व्हिडिओ बंद आहा, आमच्यान आमचें काम करूंक जाता, रांदूंक जाता, कोणा कडेन खबरो करूंक जाता, आमी तुमी दिसतात की ह्या क्लासीन आहात, पूण खरेपणी आमी आमचें मन दिवन हें उतर आयकना जाल्यार चार वस्तू करता, आमी चॅटींग करता, अरे तो कितें सांगता रे, परतून मागीर 5 मिनटांनी येयल्या तो कितें सांगता न्ही, हें आमी आयकत जाल्यार भाव भयणीनो, उतराची आमकां केन्नाच सजमणी मेळची ना. देव आपल्या उतराक विस्वाशी. देवाक जाय आपलें उतर आमकां सजमणी घेवन मेळपाक. जेन्ना आमकां ते सजमणी मेळटा, आमकां ती सजमणी मेळटा, आतां आमच्यान तें उतर पाडूंक जाता. ज्या भाशेन आमच्यान फोन उजार करूंक जाता, तें उतर आमच्यान उजार करूंक जाय. जेन्ना आमी तें उतर सजमणी घेवन तें पाळटा, कोत्ता, जें उतरान आमकां बरेंपण दिलां, आमकां फायदो दिला, तो फायदो आमच्या जिवितान आमकां मेळटा, शांती मेळटा, जैतिवंत जिवीत जिवंक मेळटा. हातूर भाव भयणीनो, आयकलें, इतले रितीर आयकलें, इतले प्रिचींग आयकलें, ते आपले प्रिचर येता आमचे म्हजे भाशेन आपले सांगतात 1 वर 2 वर 3 वरां आपली चर्चा चलता, अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, आयकलें, बरें दिसलें, पूण तें उतर आमच्या काळजान पडोंक ना, आमच्या त्या जमनीचेर पडोंक ना, तें उतर आमी पाडूंक ना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो ना. आनी देखून जें आमी ह्या दुसऱ्या चिटीन कोरेतकारांक आमी 9 वडीन आमी कालच्या बुधवार दीस वाचलां, तातूंत तें कितें म्हणटा, सांगता तें मनान धरात. हांवें परतून सांगलें तुमकां कित्याक मनान दवरपाक जाय, कित्याक सजमणी घेवन तेन्नाच मनान आमच्यान धरूंक जाता. जीं कोण थोडे वोंकतात, तीं थोडे लुंवतात, आनी जीं कोण चड वोंकतात,
ती चड लुंगतात. म्हणटच भाव भयणीनो, जे आमी कालच्या बुधवार दीस आयकलां ताजे वयर आमी तें उतर पाळटा जाल्यार खरेपणी आमकां सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार आयज आमकां गोवायकी आसतली. कसली गोवायकी की आमी आतां वोंबपाक कॉमेस केला. आमी जे आयकलां ते आमी वोंबपाक कॉमेस केला. खूब लोक म्हणटलो कित्याक वोंबलाय रे? हांवें गेलां थंयसर त्या मादर तेरेसा कडेन, हांगा गेलां दुडू घाल्या. ना, ते ताजो अर्थ कितें वोंबतात ते. कालच्या बुधवार आमी आयकलां की आमी कोणाक खाण दिलें, कोणाक जेवण दिलें, कोणाक पोटाचें दिलें, कोणाक दुडू दिले, कोणाक बरें कांतार केलें, कोणाक नेवऱ्यो दिल्यो. आमी कांयच करूंक ना. आमी कांयच करूंक ना. संवसाराचो लोक तो हें करता. ज्या दिसा आमी आमच्या हातान जें आहा तें आमी दुसऱ्याच्या जिवितान घालता तें वोंबता. पूण व्हडली वस्त म्हणल्यार कितें? तें वोंपल्या उपरांत आमी तांकां कितें दिता? कितें दिता आमी? व्हडली वस्त जी आमी वोंपता तें कितें? उतर उतर देवाचें उतर. देवाचें ताचे उतर दिता. हय. देवाचें उतर. फकत एक प्रेगादोर येयलो, प्रिचर येयलो आनी ताणें आमी आयकलें, हाचो कांयच आमकां फायदो मेळचो ना. कित्याक जें आमी आयकलां आतां आमी दुसऱ्याच्या जिवितान तें आमी वोंपता. भाव भयणीनो, कालच्या बुधवारा दीस जे आमी शिकोवण कॉमेस केलें, आमकां पवित्र आत्म्यान शिकयलां, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ह्या जें हांव तुमकां कालच्या बुधवार दीस सांगलां आनी आयज तुमकां शिकोवंक सोदता तें, ह्या शिकोवणे वरवीं म्हजें जिवीत, म्हज्या फामिलीचें जिवीत बदललां. खूब वस्तू आहात. मोग आहा, बावार्थ आहा, कुरपा आहा, काकूट आहा, हें सगळें आहा. जें हांव तुमकां ह्या वेळार सांगता, ह्या उतरा वरवीं म्हजें जिवीत, म्हज्या फामिलीचें जिवीत बदललां. प्रेज गॉड. देखून हांव खरेपणी तुमकां हांव एक रिक्वेस्ट करता. रिक्वेस्ट कितें? आमचे भाशेन रिक्वेस्ट म्हणजे कितें? विनंती. विनंती करता. म्हणजे तुमकां हांव खरेपणी हांव मोगान सांगूंक सोदतां, हें जें आमी शिकता भाव भयणीनो, हें आमी कॉमेस करूंक लागीत जाल्यार our life will not be natural, it will be supernatural. सुपरनॅचरल. खूब लोक देवाचें उतर आयकता, म्हज्या जिवितान कितें जालें, म्हाका प्रमोशन मेळ्ळें, म्हाका पेकोणी मेळ्ळी, म्हाका पुर्तुगेज पासपोर्ट येयली. हें सगळें म्हाका जें म्हज्या जिवितान म्हाका घडलें, ह्योच गोवायकी घेवन आमी आहात. पूण खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, गोवायकी म्हणजे कितें? हांव गेलो, कोणाच्या जिवितान तें वोंपलें. तें वोंपल्या उपरांत तांच्या जिवितान देवाचें उतर वोंपलें. कित्याक कोणाच्या जिवितान तूं वयशी जाल्यार जो मनीस जेवंक ना, 10-12 दीस जेवंक ना, उपाशी आहा, आनी तूं वयशी ताचे कडेन म्हणलें, अरे देवाचें उतर म्हणटा तुज्या गायांनी बरो जालो, देवाचें उतर म्हणटा अशें आनी तशें. तो तुका पळयतलो म्हळ्यार दुसऱ्याक कोणाक त्यो खबरो कोणाक सांग, म्हाका हांव उपाशी आहा, म्हाका पयलें म्हज्या पोटाक जाय. आतां वच थंयसर ताच्या पोटाक लाय, बर्गर दी, सँडवीच दी, कितें जेवण दी, कितें कपडे दी, बरे भाशेन उतर उलय, ताका खावनी, बरें उदक दी, कितें, आनी ताचे उपरांत ताचे कडेन देवाचें उतर उलय. ही हांव रस्त्याची खबर करतां. कितलो लोक आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या गोंयांत कितलो लोक, कितल्यो फामिली आहात ज्यो तुटल्यात. तांचें काजरी जिवीत सारकें ना, तांच्या जिवितान कसले आळकोळ आहा, कसलें शिराप आहा, कसलें दुडवाचें प्रॉब्लेम आहा, भुरग्यांचें ना, काजारीची जिवीत आहा, तांचे भलायकीची बरी ना. आनी त्या वेळार जेन्ना आमी आमच्या गांवांची म्हणून, आमच्या कुटुंबांची म्हणून आमी थंयसर तांच्या घराक घेवन आमचें कितें दान तें, म्हणजे कितें आमच्या हातान कितें आहा तें घेवन आमी वेता, तांकां दिता. ती म्हणटली, अरे
आता नातालांची परब न्ही, आता पास्कांची परब न्ही, आमी घिच्या वाटेन ती आयल्या. त्या वेळार जेन्ना आमी ते वोमता तांच्या जिवितान तांचे बरोबर भासाभास कोमेस करता, त्या दिसा ती हूंय तुका पळयतली, अरे खिचे वाटेन येयल्यात तुमी, तुमी वाट चुकल्यात तुमी आनी खिचे कडेन वचपाचें आहात. पूण त्या वेळार हूंय तुमकां हूंय दिसत जाल्यार त्या दिसा उलोवपाची गरज ना, फकत तांकां मोग दिवपाची. तुमी खंय आहात, आमी 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 हे फकत आमच्या हातान आसलेले तुका दिवंक येयल्या, तुमकां भेटोवपाक येयल्या. परतून वसोंक जाता फुडल्या सुमारान 15 दिसांनी परतून कितें आनीक घेवन तांकां आतां ती आमिजाद आमची घडोवन आतां तांकां खरेपणीन देवाचें उतर दिवं. आनी हे आमी कोमेस करीत जाल्यार भावंडांनो, आमकां नाका आमकां व्हडलो प्लॅटफॉर्म नाका, आमकां व्हडले हॉल नाका, व्हडली इगोर्ज नाका, आमकां व्हडले म्हणटात ते भाशेन युट्यूब आनी झूम आनी लूम आनी टूम हे सगळें नाका. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या गांवांन, आमच्या फामीत एक एकल्या फामिली कडेन आमी वचोन हें उतर परगट जालें, जे भाशेन ते पयल्या क्रिस्तांवांनी घरा वचोन तें उतर परगट केलें, आमी कोमेस करीत जाल्यार आमी खूब जाणां काम करतात, सकाळीं वेतात सांजची येतात, आमच्यान करूंक जायना. पूण सोनवारा दीस आयतारा दीस एक फामिली कडेन वचोन आमच्यान तांकां मेळोन हें उतर मोंपूंक जाता जाल्यार हांव म्हणिनो एका म्हयन्यान आमी कमिटमेंट करीत जाल्यार एका म्हयन्यान आमी कितली सुमार सोनवारा दीस आयतारा दीस वचत जाल्यार कितले कुटुंबांक आमी पावतले? 4-5 कुटुंबांक पावतले, 4-5 फामिली कडेन पावतले. म्हणून जे आमी आयकलां आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जातलें. आनी तुमकां दिसता की तुमी फकत 4-5 फामिलींक दिल्यान, 4-5 कुटुंबांनी दिल्यान. खरें म्हणल्यार 4-5 कुटुंबांक दिवंक ना, तुमी लाखांच्या लाखांक दिलां. एक फामिली दीत जाल्यार तांचे आख्खे जनरेशन ते सगळे बदलतले, ती आतां तांच्या जिवितांत ते उतर पाळटली. आमी भायर सरतांक जाय. आमी म्हणटा ती अशी ती आतां पयस जाल्यार ती इगर्जेक वचना, ती अशी उलयतात, तांचे किटकिट आहा, हें करून आमी घरांत बसता. पूण भाव भयणीनो, आमच्यान कितलें करूंक जाता, कितलें आमच्यान करूंक जाता, कितल्यान आमच्यान वोंपूंक जाता. आनी एक दीस भाव भयणीनो आमकां ह्या संवसारांची वेची पडटली आनी आमी देवा फुड्यान आसतले. त्या वेळार जेजू आमकां विचारतलो, अरे बाबा तुका हांवें संवसारान धाडलेलो, तुवें कितें केलें? अमिसाक गेलो, त्या बुधवाराच्या क्लासीक हांव गेलो, देवाचें उतर आयकलें आनी मातशें इल्लें गोवायकी दिली, मातशें इल्लें टेस्टिमनी दिली. हांवें खूब काम केलें. तुवें कसलीं फळां दिलीं? आनी हें काम भाव भयणीनो फकत थोड्यांकूच न्ही, एक एकल्या भावार्थीचें काम जावन आसा. देखून हांव म्हणटा, जे आमी शिकता हाचो अर्थ हाची सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमचें जिवीत सारकें बदलतलें. आनी भाव भयणीनो, जे आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान वोंबता तुका तें पीक तुज्या फामिलीन, तुज्या जिवितान येतलें. त्यो आपल्या उतराक विस्वाशी. आमी सजमतां की मागणे करून, तेर्स करून, नोवेनां करून, फेस्तां करून, उपास करून आमकां कितें मेळटलें? आमी चुकल्या. जो कोण वोंबता तो लुंवता. जी कोण चड वोंबता ती चड लुंवतात, जी कोण कमी वोंबतात ती कमी लुंवतात. आनी आमकां देवान ही शिकवण दिल्या पावलो वरवीं, कोरिंथकारांचे चिटी वरवीं, ताका जाय आपल्या भुरग्यांक एक बरें पीक मेळपाक. फकत पीक तुका तुज्या पोटाक आनी तुज्या फामिली पासत न्हय, ताका जाय आमी अशें पीक आमकां मेळ्ळें की आमच्या पिका वरवीं, आमच्या हार्वेस्टा वरवीं आतां आमच्या दुसऱ्यांक हें पीक दिवंक जाता, जें आमकां मेळ्ळां आमच्या दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आनी त्या वरवीं तांकां देवाचें उतर दिवंक जाता. देवाचें राज फुडें सरपाक आमच्यान पावल करूंक जाता. आमेन. प्रेज गॉड. हा भयणीनो, आमकां जें मेळटा तें, आमकां जें पीक मेळटा, देवाक नाका अरे बाबा तुका कितलें जाय, तुका एक सकाळीं जाय, मागीर शीत कडी जाय, रातचें जाय, तुका दिसपट्टो गिरास दिता. देव तशें करना. देव आमकां इतलें चिकार भरून दिता जेन्ना आमी वोंबता की फकत आमकांच पावना, पूण आमकां जें मेळटा तें आमी दुसऱ्यांक दिवपाक पावता.
Praise God. ह्या वरवीं आमच्या नातांत देवाचें उतर भरपूर बिश्टें कोणाक जेवण दिलें कोणाक खाण दिलें हांव दुसरे क्लासीन आज आयल्लो एक बायल म्हणून आमी गालफा खा जेन्ना आमी ह्या गरमेच्या दिसांनी वता कोणाक उदक दिता कोणाक सँडवीच दिता कोणाक बिस्कीट दिता पुरो तितलें दिलें ते खालें बिस्कीट खाली उदक पेलें बॉटल उलयली जेवले भायर गेले भायर गेले आनी व्हडलें काम कितें केलें कांयच व्हडलें काम करूंक ना हांव तशेंच करतालो म्हाका म्हणटाले चुच्चर रे तो उदक कांय उदक पिवंक ना ताणें कांय खावंक ना ताणें कांय पिवंक ना चुच्चर रे दिसता ताका दिलें आनी कितें सुबेज कितें केलें सगलो लोक करता सगल्यांकूच चुच्चरे दिसता आनी आमकांय चुच्चरे दिसता म्हणून आमी चुच्चरे करून दिता तेजे फुडें देवाचें उतर भोंवपाचें काम आमी करिना पूण जेन्ना तें उतर म्हज्या जिवितांत आतां मास जालां हांव तें उतर पाळटां ताजो फायदो म्हाका मेळ्ळा तेन्नाच की म्हज्यान जें म्हाका फायदो जाला हांव दुसऱ्यांक दिवंक पावता वय की ना Yes, समजा हांव तुमच्या घरा येत जाल्यार तुवें बरें सरपोतेल केलें बरें जेवण केलें आनी म्हणलें अरे कितें रुचीक केलां कशे भाशेन केलां आनी तूं म्हाका सांगता रेसिपी अशें हाडपाचें तशें करपाचें अशें मॅरिनेट करपाचें अशें करपाचें सगळें म्हाका ती सोजमणी दिता आतां हांव घरा वचोन म्हज्यान करूंक जायना जाता तेच भाशेन जेन्ना हांव उतर आयकता पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता तें उतर हांव पाळटां फकत एका कानान आयकोन दुसऱ्या कानान सोडलें आनी मागीर परतून परिस्थिती वायट जाली कसले आडखळ येयली फुगास हांव म्हाका हुस्को हांव वयर सकला जाता कित्याक उतर मास जाला जाल्यार म्हाका वयर सकला जावपाची कित्याक गरज भाव भयणीनो आमी भावार्थी जाले आमी खरें जेजूच्या राज्यान आसा आमकां वयर सकल वचपाची गरज कित्याक आमी संवसाराच्या लोकां भाशेन न्हय संवसाराचो लोक वयर सकला जाता हुस्को येता पूण आमकां उतर आमच्या भितर आहा कित्याक उतर आमी सजमणी घेवन ते आमी भितर घालता तें उतर पाळटा आतां ताजो फायदो मेळ्ळा म्हणून जेन्ना परिस्थिती वायट जाता तेन्ना आमकां वयर सकला जावपाची गरज ना भावार्थान आमी घट रावता Yes, brother. आनी देखून भाव भयणीनो आमकां गरज जेन्ना आमी उतर आयकता बेश्टें उतर आयकलें ताचे म्हणून कोणें एकान रिकॅप केलो आनी तेज्या उपरांत आमी फुडें क्लास घेतली त्या भाशेन आमच्या इगर्जेन जाता कितें नोवेन जाता साल्गो जाता मागीर वेस्पर जाता मागीर बोले फेस्त जाता सान्नां वडे जाता फेस्त जालें आनी एक फेस्त जालें मागीर फुडल्या वर्सान आनी प्रेसिडेंट येतलो दुसरें आनी फेस्त जातलें आमचें हें देवाचें उतर आयकोपाचें ते भाशेन जें आमी आयकता तें उतर सजमणी घेवन आमकां सजमणी मेळोंक ना जाल्यार आमी हात वयर करिना फादर मातशी परतून सजमणी दी परतून सांग म्हाका जाय तें उतर म्हाज्या भितर तें सजमणी घेवन म्हजे भितर मास जावपाक बिश्टें आमी आयकलें म्हणून आमी क्लासीक येयले म्हणून आमकां कसलोच फायदो जावचो ना भाव भयणीनो डोंट थिंक दॅट यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय कमिंग टू दीस क्लास खूब लोक सजमतात क्लासीक येयला म्हणून तांकां देव बेसावनी भरतलो ना चुकल्यात तुमी आमकां बेसावनी केन्ना मेळटलें जेन्ना तें उतर आमी जें आयकता आमी सजमणी घेवन तें उतर पाळटा आनी तें पाळल्या उपरांत देव आपल्या उतराक विस्वासी म्हणून तेन्नाच की आमकां तो फायदो मेळटा आमेन आमेन थँक यू Amen. म्हणटकच कालच्या बुधवार दिसा आमी वाचलां की सांगता तो म्हणटा सांगता तें मनान दवरा जीं कोण थोडें वोंवतात तीं थोडें लुंवतात जीं कोण चड वोंवतात तीं चड लुंवतात आमेन आयज सातवी वडीर बसया सातवी वड वाचूया कितें म्हणटा सातवी वड आपणे दिवंक थारायलां तें जोंड एकल्यान दिवचें तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय कित्याक जी कोण हांसत्या तोंडान दितात तांचो देव मोग करता जेजू कारगा
आता तुम्ही म्हाका पळयात, हांव एक क्लासीक आतां हांव व्हिडिओ ओपन करून हांव तुमचे कडेन उलयतां. समजा हांव तुमचे कडेन उलयतां, हांव एकदम म्हणटा तो हुस्को घेवन तुमचे कडेन उलयत जाल्यार थोड्या वेळान तुम्ही म्हणटाले, अरे ब्रदर तू कितें सांगताय, तुज्या तोंडार इतलो हुस्को आहा, तुका इतलें टेन्शन आहा, अहें दिसता की तू केन्नाय न्हीद पडपाची आहा, केन्नाय न्हीद पडपाची आहा, वय दिसता की तुका न्हीद पडोंक जाय, तुवें न्हीद काडूंक जाय, तूं अशे भाशेन उलयता, इतलो तुका भार पडला तकलेचेर आनी तुमी आयकतात, तुमकांय न्हीद येतली, वय की ना? होय ब्रदर. होय. कितली बरी खबर दिली जाल्यार, कितली बरी शिकवण दिली जाल्यार, पूण म्हज्या तोंडार हांसो ना जाल्यार, कसली उमीद ना जाल्यार, पूण म्हाका न्हीद येता तर कित्याक हांव रातभर न्हिदोंक ना, हांव खूब काम करता, पूण म्हाका न्हीद येता, म्हजें तोंड हांसलेलें ना आनी हांव शिकयतां. कसलो फायदो जातलो तुमकां दिसतली की ही बरी खबर म्हणून? उमेद येवपा ना आयकोपाची. प्रिचराचे तोंड पोवन पासून आमकां उमीद येता, वय की? जेजू गारगांव. देवाचें उतर म्हणटा, आपणे दिवंक थारायलें तें जोण एकल्यान दिवचे. पूण फुडें कितें म्हणटा, तोंड वांकडे करून न्हय, करून वो दिवचे सुटोना म्हूण न्हय. म्हणजे आमच्यान तोंड वांकडे करून दिवंक जाता? ना. पूण दिवंक जाता की ना? होय 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 थोडी होय. होय. Praise God. ती काळजांतल्यान येयना होय. दिवपाक. म्हणतो जें म्हज्या काळजांतल्यान येना पळय, हांव येयलो हांगा, आयकात बरे भाशेन, हांव येयलो आनी बरी शिकवण दिली आनी तुमी सगळे ताल्यो, वाव ब्रदर कितें शिकवण दिली रे तुवें, अरे कितें शर्माव दिलो रे, कितें उडयलें शर्माव, कितें रेवलेशन दिलें रे, वाव वाव वाव. तुम्ही वाव म्हणल्यार म्हणून म्हज्या जिवितांत तें वाव जालां? ना. हांव तुमकां शिकवण दीत जाल्यार, पूण तें उतर जें हांव तुमकां सांगता तें हांव पाळिना जाल्यार, म्हाका जाय फकत उतर शिकोवपाक, म्हाका जाय उतर फकत पोरगोट करपाक, पूण तें उतर म्हाका नाका, तें तुमकां. कसलो फायदो जातलो म्हाका हें पोरगोट करून? हें उतर जें हांव तुमकां सांगता, म्हाकाच फायदो जायना जाल्यार हांव कोणाक फटयता? तुमकां फटयता, हांव म्हाका फटयता. जाता भाव भयणीनो, जें उतर हांव पोरगोट कोत्ता तें हांवूच पाळिना जाल्यार, ताजो फायदो म्हाकाच मेळोंक ना जाल्यार, आनी हांव पोरगोट कोत्ता तुमकां, हांव कोणाक फटयता? तुकाच फटयता. ताकाच फटयता. सारकें म्हणलें. दुसऱ्यांनी म्हणलें म्हाका, वाव वाव वाव, कसलोच फायदो ना. ह्या दिसांनी वावच करपाक हा, वावच करपाक हा. जेन्ना भाव भयणीनो आपणे दिवंक थारायलां तें जोण एकल्याक दिवचें, तुवें कितें थारायलां दिवपाक? तूंच म्हण, हांव तुजीच खबर म्हणना, हांव म्हाकाय सांगता, हांवें आनी तुवें कितें दिवपाक कितें थारायलां आमी? आमची गोवायकी, आमच्या जिवितांत कितें घडलां तें, आमी कितलीं जाणां जेन्ना आमी ह्या क्लासीक येता, कितलीं जाणां आमी थारायता कितें दिवपाक? हांव जेन्ना म्हणटा दिवपाक, हांवें कितें दिवंक जाय? हांव जेन्ना क्लासीक येता, म्हज्यान कितें दिवंक जाता? म्हज्यान कोणाक खाण आनी पिवण दिवंक जाता? उतर देवाचें. देवाचें उतर. देवाचें उतर आतां आयज हांव शिकयता, पूण म्हज्यान आनी तुज्यान, आमच्या सगळ्यांनी आमच्यान कितें दिवंक जाता?
हे क्लासीन आमच्यान कितें दिवंक जाता? जाणवाय देवाची. आमची गोवायकी, Praise God. आमची गोवायकी भाव भयणीनो. म्हणटोच जेन्ना हे क्लासीक येता आणि देवाचे उतर कालच्या बुधवारा दीस आयकता, ते उतर हांव पाळटा आणि फुडल्या बुधवार दीस जेन्ना हांव येता, हांवें दिवंक थारायलां तें हांवें दिवंक जाय. हांवें थाराव घेवंक ना जाल्यार हांव आयकतां उतर, आयज हांवें आयकलां उतर, पूण हांवें कांय थारावंक ना की फुडल्या बुधवार दीस हांव हें उतर पाळटलो, आयज ह्या सुमारान पाळटलो आनी फुडल्या आयतार दीस हांव थाराव घेता की हांव गोवायकी दितलो म्हणून. जें उतर हांवें आयकलां तें पाळटा. हांवें थाराव घेवंक ना जाल्यार भाव भयणीनो, हांव जेन्ना ही बायबल क्लासीक येता बुधवाराच्या बुधवारा, हांव थाराव घेना की ह्या क्लासीन हांव कितें तरी म्हजें तोंड उक्तें करून देवाक महिमा दितलो. कसली महिमा? जें उतर हांवें आयकलां तें उतर पाळून करून आतां हांव देवाक म्हज्या देवाक महिमा आनी गोवायकी वाखाणणी दिवपाक, कित्याक तो ताच्या उतराक विस्वासी. हांव कोत्तां काय उतर? हांव कोत्तां काय उतर? आनी जो कोण उतर कोत्ता ताकाच की गोवायकी दिवपाक मेळटा. आमी फकत चिंता, अरे ही शिकवण कित्याक दिता? आमचे दुडू मागता काय? आमी दुडू दिवंक जाय काय? भाव भयणीनो, देवाक आमच्या दुडवाची गरज ना. तो देव सगळें ताजेंच. जेन्ना तो आमकां ही शिकवण दिता, तो शिकवण कित्याक दिता? तुज्या आनी म्हज्या फायद्याक. जें हांव रोमतां तें हांव लुवतां. चड रोमतां जाल्यार चड लुवतां, थोडें रोमतां जाल्यार थोडें लुवतां. म्हणटच जेजू आनी देवाचें उतर म्हाका सांगता, जें हांव कोत्तां भावार्थान ताजो फायदो म्हाकाच मेळपाचो आसा. जेन्ना म्हाका फायदो मेळटा, हांव जेन्ना एक क्लासीक येता, हांव म्हजी गोवायकी दितां. पूण हांव उतर पाळिना जाल्यार एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानार सोडलें. हांव केन्ना हांव एक क्लासीक येता जाल्यार बुधवाराच्या बुधवारा 100 कामां करता. ओय चालू आहा, झूम चालू आहा, व्हिडिओ चालू आहा, मोबायल चालू आहा, टीव्ही चालू आहा, युट्यूबाचेर आहा, पूण म्हजी चोत्राय सगळ्या वस्तूंचेर आहा. म्हाका कसलो फायदो जातलो? हांव विचारता भाव भयणीनो, आमच्यान मल्टीटास्किंग करूंक जाता. आमचो कंप्युटर जो आहा, तो लॅपटॉप आहा, पीसी आहा जाल्यार त्या पीसी ऑन लॅपटॉप मल्टीटास्किंग करूंक जाता. मोबायलाचेर जायना तें. तेच बरोबर तुका आनी म्हाका देवान इतलें बेसांव दिला की आमच्यान मल्टीटास्किंग करूंक जाता. देव म्हणटा, जेन्ना तूं म्हजें उतर आयकोंक येताय, मल्टीटास्किंग करिनाका. 4 वस्तू करिनाका, 2 वस्तू करिनाका, एकूच वस्त कर. आनी ती एक वस्त गरजेची आयकोपाक, सुचमणी घेवपाक आनी थाराव घेवपाक. कसलो थाराव घेवपाक? जें हांवें म्हज्या काळजान, 7वी ओळ कितें म्हणटा? आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें. कितें थारायलां तुवें ह्या बुधवाराच्या क्लासीक घेवन? हांव कोणा कडेन उलयतां? जो कोण पोत्तून आपली गोवायकी कितें तरी म्हणटा ताका उलयना. जी कोण मोनी कहीं बसतात ती आजून तोंड उक्तें करपाक तयार ना. कित्याक म्हाका लॉस दिसता देवाचें म्हाका कितें बरें तें सांगपाक. कोणे म्हाका फोर्स करूंक जाय, अरे बाबा सांग रे, कितें तुज्या जिवितांत घडलां सांग रे. तेन्ना हांव खोशेन दिता, तोंड वांकडें करून, अरे कित्याक गाय वो जबरदस्ती करता? कित्याक म्हाका फोर्स करता? कित्याक म्हाका सांगता? म्हाका जाय जाल्यार हांव दितलो, म्हाका नाका जाल्यार हांव ओगी रावतलो. पळय की ना भाव भयणीनो? होय ब्रदर. Praise God. जेन्ना क्लास काबार जाता, कोणाक विचारता, अरे कोण प्रेयर करतलो, कोण रिकॅप करतलो? हांव उमेदीन करना जाल्यार आनी मागीर कोण ओगी रावता, अरे बाबा कोण रिकॅप करतलो? कोण जबाब दिना? कित्याक म्हाका खूब वस्तू करपाच्यो. म्हाका गरज ना रिकॅप करपाक. जी करतात तें करूनी.
भाव भयणीनो, देवाचें उतर सांगता आमकां, जी कोण चोड वोमतात ती चोड लिवतात, आनी जी कोण वांकड्या तोंड वांकडे करून दितात, दिवचें स्वताना सुटोना. दिवचें सुटना म्हणूनय Praise God. हा भयणीनो, जेन्ना ह्यो ज्यो वोडी आमी दोन कोरींतकारांक बांदता, आमची चोत्राय फकत दुडवाचेर वता. कित्याक आमी ल्हानतना आमकां दुडू 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 पयशे, दिनार, आमचे दिराम, आमचे डॉलर, आमचे पावंड घेवन आमी इतलेच वस्तू घेवन आमच्या तकलेन दिवपाचेंच आमी. पूण ज्या दिसा म्हाका सजमणी मेवता की हे सगळे म्हजे कडेन हात, म्हजो जीव जो आसा, आतां हांव तुमचे कडेन उलयतां, एक मनीस मेलो जाल्यार तेज्याक उलोवंक जाता? No. आमचे कडेन जो जीव आमचे भितर आहा, हे सगळें जे आमचे कडेन आहा, दोळे हात, कान हात, आमची कूड आहा, आमच्या जिवितांत जे आहा ते कोणाचे? तुझे, मुझे वा ताजे? ताचे. आनी आमी फकत मॅनेजर. इंग्लिशीन म्हणटात, दे आर ओनली स्टुवर्ड्स. ही इज द ओनर. पूण आमी चिंता की हें सगळें तुजें. म्हाका जाय तेन्ना हांव दितलो, म्हाका खोशी आसा जाल्यार हांव गोवायकी दितलो, म्हाका खोशी आसा जाल्यार हांव तिजोरपणान सांगतलो देवाचें उतर. म्हाका खोशी आज जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा, आपणें दिवंक थारायलां जें तें सो एकल्यान दिवचें. पूण आमी थारावच घेवंक ना जाल्यार सुमानाच्या सुमाना, म्हयन्याच्या म्हयन्या, वरस जाता, दीस वेतात, मागीर आमचें दान बी पडोन आमकां उलोवंक पासून जायना. जेन्ना आमचें दान जाल्लें आमकां उलोवंक जातालें, आमी मोनीकूय रावता, कांयच दिवंक ना. ताका महिमा दिवंक ना, ताका गोवायकी दिवंक ना. आमी फकत चिंता की मिसाक गेल्या आमी आमचे पर्स उक्ते करून थोडे दुडू घाल्या, पळय आमी दिता. भाव भयणीनो, ज्या दिसा म्हाका सजमणी मेळटा, ज्या दिसा म्हाका सजमणी, जेजून म्हजे बसत कितें केलें, म्हजो जागो घेतलो खुर्सार, ताणें आपलें आमोळीक रगत वारयलें, म्हाका स्वर्ग उक्तो केलो जेन्ना ताजे भावाट धरलो, हांव एमपणान वचपाचो आहलो, पूण ताणें म्हजे पातक घेतले, म्हजे शिराक घेतले, म्हजे कोश्टक भोगले. आतां हांव म्हजें जिवीत कोणाक जियेतलो? ताकाच. पूण ही सजमणी म्हाका मेळना जाल्यार हें म्हजें, म्हाका जाय जाल्यार हांव कोत्तलो, म्हाका न्हीद जाय आतां ह्या वेळार, म्हाका जाय हें म्हजें जेवण खावंक जाय, हें म्हाका मात म्हजें जेवण एकाक जाता, म्हाका देड जातकच म्हाका जेवण नाका, म्हाका एकाक जेवण जाय आनी 12 म्हाका पावंक जाय एकाक, आनी आतां आमी रितीर करता जाल्यार एकाक दिना जाल्यार हांव त्या रितीराक पासून वचना, कित्याक म्हजो टायम आहा 1 वराचेर खावपाक. ह्यो सगल्यो वस्तू घेवन हांव फकत म्हजेंच पळयता. तुमची खबर म्हणना, हांव म्हणटा आमच्यान अशें चिंतप करूंक जाता, पूण ज्या दिसा हांवें देवाचो मोग अनुभवला, जेजून म्हजे पासत कितें केलां तें, आतां म्हजें आख्खें जिवीत म्हजें हांव ताका भेटयता. म्हजो वेळ, म्हजें टॅलंट, म्हजें दुडू, म्हजे रिसोर्सीस, म्हजें ती गोवायकी, सगळें जो तो म्हाका शिकयता दुसऱ्यांक हांव दिवपाक. आतां भाव भयणीनो, आमी इंग्लिशीन ताका म्हणटात, इफ आय एम नॉट लिव्हिंग अ सुपरनॅचरल लायफ, आय एम लिव्हिंग अ सुपरफिशियल लायफ. आनी आमी भावार्थी जाल्यार, खरेपणी आमी भावार्थी जाली, आमचें तारण जालां जाल्यार, आनी एक दीस आमी स्वर्ग राज्यांत भितर सरपाक आमी तयार जाता जाल्यार आमच्यांनी असलें जिवीत जिवंक जायना. वी कॅनॉट लिव्ह लायक दीस. बेश्टें आयलें, कितें सांगलें,
कितें जालें ना. समजा आमी भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता, आमकां 3 भुरगीं आहात. 3 भुरगीं आहात, आतां व्हडलीं जालीं. समजा आमची भुरगीं जेन्ना जल्म घेतली, ती अजून A for apple, B for ball करून थंयसरूच जाल्ली जाल्यार, शिकोंक ना जाल्यार पळय सेंटेन्स करपाची, बरें आतां मॅथ्स करपाचो, बोर्ड एग्जाम दिवपाक, ती अजून A for apple, B for ball करून हाल्ली जाल्यार आमी जी पाय माय आहात आमकां हुस्को जावचो नासलो. जातलो. आमकां हुस्को जातलो आसलो न्ही. आमच्या सोयीच्या बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत हाडलो. ताणें आपलें रगत वारयलें. ताणें आमकां देवाची भुरगीं केली. ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिलो आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताणें आमकां आपलें उतर शिकयलें. आतां आमी जें ताणें करूंक जाय आसलें तें सगळें केलें. तो आतां बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो फकत पळयता कोण भावार्थ दोत्ता, कोण पवित्र आत्म्याक तांकां मेळ्ळा तो वापरतात आनी तें उतर पाडून दुसऱ्यांक सांगता, इतलेंच पळयता. पूण आमी आतां इतलें कॉम्प्लिकेट केलां. अरे अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, 12 शुक्रार 13 प्रेस्तार करूंक जाय, ह्या शुक्रार वचूंक जाय, पास्काच्या दिसांनी मांस खावंक नाका, हें सोरो पिवपाचें न्हय, चॉकलेट खावपाची न्हय, अशें करून तशें करून हें सगळें आमी धर्म केला. पूण सोंपें म्हणल्यार देव म्हणटा फकत म्हजें उतर केलं. सगळें जें करूंक जाय आसलें म्हज्या पुतान केलां तुमकां. तुमी फकत चेक बरयात, हें उतर पाडात आनी उतर पाडून तुमी गोंयची जिवीत दियात, दुसऱ्यांक गोवायकी दियात आनी म्हजें राज फुडें सरपाक पावलां. इतलेंच, इतलें सोंपें. पूण आमी इतलें तें कॉम्प्लिकेट केलां कित्याक आमी फकत तें उतर आयकता पूण आमच्या जिवितांत तें आमी करपाक तयार जायना. आनी देखून भाव भयणीनो, आपणें दिवंक थारायलां तें जोड एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटना म्हूण न्हय. कित्याक जीं कोण हांसत्या तोंडान दितात तें सांगतलो तुमकां पयलीं. समजा बरें, देव बरें करूं पवित्र आत्म्या. समजा गो बायलां आहात, बायलेचो जल्माचो दीस. गो येता म्हणटा तुका 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 सदांच तुज्या बर्थडेया दीस तुका गिफ्ट जाय न्ही. हांवें नवो मोबायल केला, घे घे मोबायल फोन. सदांच काडा किटी किटी कितें खाता मोबायल फोन केला तुका, चल तुका बर्थडे आसा घे. तुमकां दिसता जेन्ना बायल तो फोन घेता तिका खुशी मेळटा? ना. ना. पूण तो घेता. मोगा म्हज्या, म्हाका दिसता की तुवें तुका एक नवो फोन खरी गरज. पोन्ना फोन यूज करताय. तुका जाय आयकोपाक हांव पळयतां की तूं तुजो लोड फोन केला. हांवें नवो फोन हाडला तुका. बरो फोन घे घे तुका बर्थडे गिफ्ट हाडला. तो बरे भाशेन मेळटलो तिका. हय. म्हणटच आमी जें दिता, जेन्ना आमी हांसत्या तोंडान दिता, देवाक तें मानता. गॉड लव्स अ cheerful giver. आमचे भाशेन बरे भाशेन बरोवना तें. आमचे भाशेन कितें बरयलां जाणाय, कित्याक जीं कोण हांसत्या तोंडान दितात तांचो देव मोग करता. सारकी सजमणी दिवंक ना आमचे भाशेन. कोणें जें ट्रान्सलेट केलां हें वर्शन सामकी उतराची सजमणी बदलल्या. म्हणजे हांवें कितें करूंक जाय, हांवें वचोंक जाय म्हणजे बायले कडेन आनी कोणें देशा प्रेमान निकेतन आनी गरिबांक हालो रे घे 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 हांवें तुका हांसत्या तोंडान आतां देव म्हजो मोग कर. जे काळ दीस सारके ना जाल्यार तूं हांसत्या तोंडान बायलांक अमिताभ बच्चनाचेर एक्टिंग करून दिलें जाल्यार तुका कितें फायदो जातलो? ना. ऑल अबाउट हार्ट कंडिशन. आमच्या काळजाचें कंडिशन सारकें जायत जाल्यार भाव भयणीनो सगळें बरें जातलें. हें काळ दीस सारकें ना जाल्यार आमी कितलें बरें काम कर कसलोच फायदो जावचो ना. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां.
आर्गां तुका पवित्र आत्म्यान. आमी जाणो आमी आतां गोंय आहात वय की ना. होय. आता तुम्ही या दिसांनी आयकतात इतले चर्चेन इतल्या पाद्रीचे हांगा सांकवाल हांगा डांकवाल हांगा मंगवाल कितल्यो वस्तू हांगा चलता वय की ना. चलता की ना. सगळ्यांची भावना आता अशी पेटोवन उज्यान पेटयता. आता समजा गव्हर्मेंट येयलो आनी गव्हर्मेंटान आपलो एक कायदो घातलो की अशें करूंक जायना तशें करूंक जायना. तुमकां दिसता त्या कायद्या वरवीं सगळें शांत जातलें? ना. कांयच शांत जावचें ना बाबा. पूण ज्या दिसा आमी जी क्रिस्तांव आहात आमी जी भावार्थी आहात आमी आमचें काळीज बदलता. आमी जाणो देवाचें उतर आमकां सांगता की निमाण्या दिसांनी जेजू येवचे पयलीं ह्यो सगल्यो घडण्यो घडटल्यो. क्रिस्तांवाचेर आड लोक येतलो. मणिपुरान कितें घडलां आमच्या गोंयांत कितें घडटा हे जी हो जो धुमाळो जे जेजून आमकां पयलेंच सांगलां ताजेर आमी नियाल करीत जाल्यार आमी हो धुमाळो जो घडटा तो आमी पासियेंसान आमी तो आमी दीस काडीत जाल्यार आमी जाणो की आमकां एक दीस एक व्हडलो इनाम साश्टाच्या साश्टांक स्वर्गार आसा वय की ना. आहा की ना. आसा. आमी सजमता अरे तुवें म्हज्या इगर्जेन केलें आतां हांव शेण घालता तुज्या मंदिरान शेण घालता आतां हांव मोर्चा काडटा अशें करता. क्रिस्तांवांचें काम अशें. क्रिस्तांव लोकांनी अशें करपाचें. आमी दादागिरी दाखोवपाची की तुमी आमकां केलां आमी तुमकां पळयतले आमी मोर्चा काडटले. हें क्रिस्तांवाचें काम. आमी जेन्ना ह्यो वस्तू करता कित्याक करता कित्याक आमकां उतराची सजमणी ना. उतर कितें सांगता तें आमी नको. आमी सजमता की कायदो काडूंक जाय अशें करूंक जाय पुलीस हाडूंक जाय हें करूंक जाय आनी तेन्ना आमकां एके भाशेन शांती हाडूंक जाय. शांती तशी जायना. बाबणीनो सगळीं गॅर्रां रेव्होल्युशन जें जाता हें कित्याक जाता जाणां बाबणीनो कित्याक हें काळीज मनशाचें बदलोंक ना म्हणून. कायदो हाडून कांयच फायदो जायना. आतां पळयात अमेरिकाक आनी दुसऱ्या गांवांनी थंयसर LGBT गे मॅरेजीस सेम सेक्स मॅरेजीस हे जे कायदो येयला तांची काळजां बदलल्यात. तांची काळजां भितर बदलल्यात. तांकां कायदो जाय तांकां रेग्युलरायज तेच भाशेन भाव भयणीनो आमकां कोण सांगी जाल्यार अरे बाबा मोप रे चल वस कर तुजी गोवायकी दी रे ओगी कित्याक रावलाय रे दी तोंड उक्तें कर. तुम्ही हास्त्या तोंडान कोत्तेल्यात तोंड उक्तें कोत्तेल्यात ना. जे म्हज्या काळजान ठाणाव करता कोण म्हाका सांगिनासतना हांव तयारी करता. आयज बुधवार जालो फुडल्या बुधवार दिसा हांव थाराव घेता. हांवें दिवंक थारायलां तें हांव दिता. जेन्ना हांव उतर आयकता म्हणटा म्हज्या मनान हांव थाराव घेता ह्या ब्रादरान कितें शिकयलां ह्या पवित्रात्म्यान म्हाका तें शिकयलां हांव तें उतर पाळटलों आनी हांव थाराव घेतलों की फुडल्या बुधवार दीस हांव म्हजी गोवायकी हें उतर पाळून. आतां जें हांवें थारायलां हांव आतां मोगान दिता. म्हाका सांगलां म्हणून न्हय. म्हाका कोण सांगीत जाल्यार आल्ताराचेर अरे बाबा आमची इग्रोज पडटा आतां आमचो सावंड सिस्टम गेला आतां आनी अशें जालां आनी हांगा शिमीट मारूंक जाय हांगा आमचो हॉल बांदूंक जाय. मातशें तुमी दुडू दियात. सांगलां म्हणून दीत जाल्यार तुमकां आनी कसलो फायदो आहा. हांव विचारता भाव भयणीनो जेन्ना कोण म्हाका मागता आनी हांव तांकां दिता तुमकां दिसता म्हाका कसलो फायदो आहा. पूण ज्या दिसा हांव देवाचें काम करता जे देवान म्हाका सांगलां करपाक जे म्हज्या काळजान हांवें थारायलां जें म्हज्या काळजान थारायलां पवित्र आत्म्या उदेशीन दिवपाक तेन्ना म्हाका कोणाक भीक मागपाची गरज ना. म्हाका कोणाक सांगपाची गरज ना.
त्यो लोक काडटलो थंयसर आनी म्हजी कामां सगळ्यांचे कोत्ता ताज्या मोहिमेक कोत्ता ताज्या व्हडपणा पासत कोत्ता ताजें उतर शिकोवपाक कोत्ता ताजें राज फुडें सरपाक कोत्ता ताजी जबाबदारी जाता म्हणजे सगळ्यो गरजो पावोवपाक म्हाका आल्ताराचेर कोणाक भीक मागपाची गरज ना हें चलना हें वाडोवंक जाय तें वाडोवंक जाय तुमी आयकतात हांव कितें म्हणटा तें होय When I am doing the will of God, I do not need anybody to provide for my needs. He will provide for my needs. जेन्ना हांव ताची खोशी करता ताची जबाबदारी जावन आसा म्हजी सगळ्यो गरजो पावोवपाक कित्याक हांव ताची खोशी करिना म्हणून म्हाका भीक मागची पडटा म्हज्या साहेबा कडेन वचप पडटा अरे हांव इतलीं वर्सां तुवें म्हाका कांय दिवंक नाय सगळे आतां नवे येयले तांकां बरो पगार मेळटा हांव इतलीं वर्सां काम करता आजून पासून क्लार्काचें काम कर म्हाका प्रमोशन मेळोंक ना कित्याक मेळोंक ना देव तुका विसरला हांव विचारता तुमकां बाबा देव तुका विसरला केन्नाच ना आमी आमकांच प्रश्न विचारूंक जाय हांव वोंगता हांव खरेपणी वोंगता Am I a sower? वो प्रश्न हांवें विचारूंक आनी बाबा हे सातवी वडीन आमी खरेपणी बारीक नियाळ करीत जाल्यार आमकां 3 लेवल मेळटा दिवपाक आयकात बरे भाशेन अशें आमी मातशें डीप वेता ह्या स्क्रिप्चरान आपणे दिवंक थारायलां तें जोड एकल्यान दिवचें तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटना म्हणूनय कित्याक जी कोण हास्त्या तोंडान दितात तें देवाक मानता हांव घातपाची ना कित्याक तांचो देव मोग करता तें सारकें न्हय ट्रान्सलेशन म्हणजे कित्याक जी कोण हास्त्या तोंडान दितात जी खोशेन दितात ती देवाक मानता गॉड लव्स अ cheerful giver म्हणटच बाबडी न्हू आमी वो जो हे जे उतर आमी साते वडीन आमी हाचे नियाळ करता त्या सातवे वडीन आमकां 3 लेवल मेळटा कशे भाशेन आमी वोंपूंक जाय तुमी तयार आहात आयकुपाक पयली वस्त म्हणल्यार कोण आमकां सांगता बरें हांव दुसरे भाशेन सांगता जेन्ना आमी 2-3 वर्सांची आसली पण म्हाका अजून म्हज्या मनान ना 2-3 वर्सां कसो आसलो पण म्हजी भुरगीं 2-3 वर्सांची आसली म्हज्या मनान कित्याक हांव आतां पाय जाल्लो त्या वेळार जेन्ना आमची भुरगीं 2-3 वर्सांची 4 वर्सांची आसली तेन्ना ती खूब मस्ती करताली तुमी जाणा 2-3 वर्सांची भुरगीं खूब मस्ती करतात ताका हें हातलांक जाय तें हातलांक जाय हाचेर चडोंक जाय ती नकळत कितें ताजो रिजल्ट कितें जालो ती आतां उज्यान वेता तिचो उदकान वेता तिचो चडटा फट करून पडटा पाय मायन तांचे चोत्राय धरूंक जाय वय की ना पाय माय कितें करता जेन्ना भुरगीं 2-3 वर्सांची कशी मस्ती करतात तांकां सांगतात करिनाका वर्शी जाल्यार तुका पेट मेवतलो आनी एक आमी वाण घेता कितें रुलर घेता आनी कितें म्हणटा फट करून दिता वय की ना त्या भ्रांतीक लागून ती भुरगीं आतां ती मस्ती करिना वय की ना तुमी विसरल्यात भाव भयणीनो जेन्ना भुरगीं ल्हान आसतात तांकां डिसिप्लीन करपाची गरज हा की ना जी करतात तेंकां करूनी उज्यान वचोनी उदकान वचोनी वयतान सकला पडोनी नाल फोडून तकली फोडूनी कितें करता तें करूनी वय की ना हो आमी तांची चोत्राय करता हो आमी तांकां डिसिप्लीन करता
डिसिप्लिन कोताय चोत्राय दोताय सारकें डिसिप्लीन म्हणटोच आमचें दिवप जेन्ना आमी दिता कित्याक आमकां आमच्या पांय मायन सांगलां अरे दिवपूच जाय ल्हानपण आमकां सांगलां अरे दिनाय जाल्यार देव तुका खास घालतलो हांव जाणो हांव जेन्ना म्हजो पयलो पगार घेतलो 86 हांव गोंयांत आहलो शिकोन 1 वर्स हांव गोंयांत आहलो जेन्ना म्हजो पयलो पगार मेवलो म्हजी मामी म्हणूंक लागली अरे बाबा म्हजो पयलो पगार मेवला पगार काड थोडो दूड काड आनी इशा प्रेमांनी कितें गरीबांक दी हांवें म्हणलें म्हाका इतलेंच मेवलां तूं आतां गरीबाक दी म्हणटा ना रे सदांच चींत गरीबाचें आनी तेन्ना हांवें खोशेन दिलें काय हांसत्या तोंडान दिलें काय तुमकां कितें दिसता तुमकां कितें दिसता भाव भयणीनो हांवें तें हांसत्या तोंडान दिलें दिवंक जाय म्हणून मायन सांगला म्हण दिलें मायन सांगला म्हणून हांवें तें हांसत्या तोंडान दिवंक ना हांवें तें तोंड वांकडें करून दिलें कित्याक मायन सांगलें म्हणून पूण त्या वेळार ह्या उतराची सोजमणी नासली म्हाका आनी कितलो लोक आयज कित्याक दिता देव ताका खास घालीत म्हणून अरे इगोर्जेन वेता बाबा कितें काड 50 रुपया काड 100 रुपया काड कितें घाल रे बाबा तिचर लोक तिचर पळयतलो अरे सगलो लोक दिता कितें तरी घाल हात घाल दा घाल 20 घाल घाल कितें कित्याक घालता लोक कोण म्हणटालो अरे पळय जेवतात खातात बरें रावतात पयशाच्या वेळार घालना लोकांक लागून हांव घालता जाता हांव विचारता तुमकां जाता की ना अशें जाता म्हणटच पयलें दिवप म्हणजे आमचें कितें म्हाका खोशेन दिवपाक नाका हांसत्या तोंडान दिवपाक नाका हांव कित्याक दिता लोक कितें म्हणटलो तो देव म्हाका म्हणटलो अरे तुका इतलें हांवें दिलां इतलें थोडें घातलां तुवें देवाक तुकाय खोशी करता आनी म्हज्या शेजाऱ्याकूय खोशी करता त्या पाद्री जो तिजो कोण हा ताकाय खोशी करता म्हणल्यार हांव वयरच्यान हात घालता सकलाक घाला म्हणून तोय खोशी शेजारी खोशी तूंय खोशी हांवें हांसत्या तोंडान दिलां हांव विचारता भाव भयणीनो तुमकां हांवें हांसत्या तोंडान दिलां कोण म्हजे कडेन उलोवपाक तयार ना आयज हांव विचारता जेन्ना हांव म्हजे दिवपाक अशे भाशेन दिता हांव ते हांसत्या तोंडान दिता की ना ना म्हजें पयलें दिवप जावन आसा एका ल्हान भुरग्याचें कित्याक ल्हान भुरग्याक जेन्ना 2-3 वर्सां आहात आनी शेजाऱ्याची भुरगीं आयलीं आनी शेजाऱ्याची भुरगीं आयलीं म्हण ती जर तांचे कितें टॉय हाडलो जाल्यार तांची चॉकलेट हाडली ती म्हणटा म्हणजे ना 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 दिवं आनी पांय माय म्हणटा ए शेअर कर दी आनी भिरांतीक लागून ती आतां दिता भशेन दिना म्हाका दिसता आमी सगळीं विसरल्या कित्याक आतां आमी कितें जाल्या आमी व्हड जाल्या खंय की ना जेन्ना आमी कितें दिता आमकां कोण जबरदस्तीन दिव म्हणटा म्हणून आमी दिता कोण आमकां जबरदस्ती म्हणटा अरे बाबा कोण ब्रदर आहा थंयसर कोण तो केन्नाच उलयना ब्रदर मातसो दी रे ताचेर आवाजूच ना ती मागीर फट करून क्लास सोडून येता ताका नाका उलोवपाक तांकां कांयच दिवपाक ताणें थारावन दिवंक ना म्हणजे कोण जबरदस्ती करीत जाल्यार ताजो कसलोच फायदो ना तुकाय ना तांकांय ना कोणाकूच ना खंय की ना म्हणटच हें दिवप आमचें जावन आसा पयलें दिवप आमी कितलीं जाणां ह्या पयल्या दिवपाचेर आमी त्या फर्स्ट लेवलाचेर आहात हांगा सगळीं आतां पास जालीं ते किंडरगार्टन आमी सगळीं भुरगीं आतां आमी तशे भाशेन दिना आमी हांसत्या तोंडान खंय की ना बरें आमी लेवल 2 वचया
आतां आमी व्हड जाल्या, आतां आमी काजार जाल्या, आतां आमी आमच्या काजारां आमकां आमची फामील आहा आनी आमी आतां ल्हानपण शिकल्या आमच्या पानाय कडसून, पाद्री कडसून, प्रिचरा कडसून, दोतोरनी वरसून. आतां आमी कितें करता, आमी इशा प्रेमान दिता, इगर्जेन घालता, दुबड्यांक दिता आनी आमची बाय माय येतात एक दीस घरान म्हणटात, पुता म्हज्या तुवें म्हजें काय बरें काम करतात तर. काय कितें आमी तुमकां शिकयलां, ल्हानपण व्हड केलां, तुमी करून पावतात ती आमकां बरें दिसलें. दिसोंक ना? पाय मायक बरें दिसचें ना? आपली भुरगीं आतां काजार जावन अशें करतात ती, बरें करतात ती. टोस हाचो अर्थ कितें बाबूनो? जो कोण पवित्र आत्म्या उदेशी आतां दिता, आतां कशी दितात ती? हांसत्या तोंडान दितात ओ वागड्या तोंडान दितात? हांसत्या. हांसत्या तोंडान दितात? पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हणलें ना. पवित्र आत्म्याच्या आदारान सगळे वस्तू आमी ज्यो करता हांसत्या तोंडान दिता. पवित्र आत्मा आमच्या भितरल्यान म्हाका तें कितें, म्हाका तें कडू दिसता भितर, हांव आयकूंक तयार ना, पूण पवित्र आत्मा सांगिता म्हाका शांती मेळचे पडटा. बरें पवित्र आत्म्या तूं आतां म्हाका खूब फावटी सांगलें, हांव येता आनी दिता. हांवें कित्याक दिलें? पवित्र आत्म्यान सांगलें म्हाका तें. हांवें तें उतर आयकलें, वय की ना? जो कोण खरेपणी भावार्थी जाल्यार, खरेपणी ताणें देवाचो मोग अनुभवला जाल्यार, तांचे कडेन पवित्र आत्मा आहा जाल्यार तांचे कडेन कोण उलयतलो? पवित्र आत्मा. आयकतात तुमी बाब भयणीनो? म्हणटच पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता. पूण खूब फावटी पवित्र आत्मा आमकां पवित्र आत्मा सांगता तशें आमी पट करून करता. सगळे आमी जे पवित्र आत्मा सांगता ते आमी, म्हणजे पवित्र आत्मा आमकां एक सेकंदाचेर, एक मिनिटाचेर आमी उलयता ते आमी सगळें करता ना. कितले फावटी आमी पवित्र आत्म्याची आड घेता, ताका दुखयता, उलयता आनी शेकी म्हाका शांती मेळना म्हणून. बरें पवित्र आत्म्या तुवें म्हाका सांगताय, हांवें आयकलां, म्हाका वयर दिसता भितरल्यान खंय म्हाका कितें जें कितें वयर सगळ्या जाता. बरें हांव तुवें कितें सांगलें तें करता आनी तुवें म्हाका सांगलां दी म्हणून हांव सारकें न्हय? ज्या भाशेन आमकां पाय मायन आमकां ल्हानपण सांगता, आतां आमी तें मनान उरलां म्हणून आतां पवित्र आत्म्या वरवीं हांव दिता. हो जावन आसा लेवल 2. पूण आयकात बरे भाशेन बाबन, हांवें पवित्र आत्म्याचें आयकलां म्हणून, पवित्र आत्म्या वरवीं हांवें दिलां म्हणून, ही जावन आसा देवाचो बेस्ट लेवल न्हय, अजून एक लेवल आहा, तिसरो लेवल आहा. पयलो म्हणल्यार जबरदस्तीन दिवपाक, दुसरो म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचें आयकोपाक, आनी पवित्र आत्म्यान सांगलां तें हांव आतां करता. पूण हांव पवित्र आत्म्याचें जो पवित्र आत्मा आसा, आतां समजा ह्या वेळार आमी क्लासीन आहा, जेन्ना आमची क्लास बुधवाराच्या बुधवारा कॉमेस जाता, आमची बाय फातिमा, हांव तुका खरेंच म्हणटा, इतली मोगाळ ती बरे भाशेन कोणाक गोवायकी आहा, इतली मोगान विचारता, कोणाक गोवायकी आहा, कोणाक तें आमची केन्ना आमची बाय फ्लावीक करता तेका, आनी बाय मारिया आतां आमची बाय मारिया आतां ती थोपल्या, ती येनाच हांगा क्लासीक, भुरग्यांक आहा, कामाचेर आहा, ती रिमोट कंट्रोलाचेर. आतां म्हाका दिसता ती आतां युट्यूबाचेर आयकता म्हाका दिसता. तें सोडात, म्हणून आमी विचारता कोणाक गोवायकी आहा, कोणाक टेस्टमनी आहा, क्लास जातकच मागीर कोण रिकॅप दिवपाक तयार आहा, कोण ओपनिंग प्रे करतलो, कोण क्लोजिंग प्रे करतलो, कोण हें सांगतलो. सांगलां म्हणून आमी बरें 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 हांव करता. पूण जेन्ना हांव थाराव घेता ही क्लासीन, जेन्ना उतर आयकता, कोण म्हाका विचारच्या आदीं हांव मेसेज धाडटा, बाय फ्लावी, बाय फातिमा, नेक्स्ट टायम रिकॅप म्हाका करून दिया. हें कितें?
थर्ड लेवल. कोणे सांगला तुका करपाक? काळजांतले हांव विचारता तुका कोणे सांगला करपाक ना आजून पासून? ना, पूण हांवें तें काळजांतल्यान सांगच्या आदींच तयारी. आमचे आदी थारायलें. आयकतात तुमी बाबा हो जावन आसा लेवल 3. What I have decided in my heart. आपणे दिवंक थारायला तें जोण एकल्यान दिवचे. कोणे सांगला म्हणून न्हय, पवित्र आत्म्यान सांगला म्हणून न्हय, कोणे म्हाका जबरदस्तीन म्हाका कितें पनिशमेंट मेळटलें म्हणून, म्हाका कसलो पेट पडटलो म्हणून न्हय. हांवें तें पयलेंच थारायलां. हें उतर जें हांव आयकतां इतलें म्हज्या काळजान तें गेलां, इतली सजमणी गेल्या पुरगोट करपाक म्हाका जाय तें रिकॅप दिवपाक. जेन्ना क्लास जावचे पयलीं आमी पळयता की 3, 4, 5 लोक म्हणटा म्हाका रिकॅप करूंक जाय. कित्याक करूंक जाय? म्हाका ती उतराची इतली सजमणी मेळला, इतली म्हाका खोशी आहा की रिकॅप करपाक. हो जावन आसा लेवल 3. भाव भयणीनो, लेवल 3 दिवपाक जाता जेन्ना हांव देवाचो मोग इतलो हांवें अणभवला, इतली म्हाका सजमणी मेळल्या, इतले तें उतर म्हजे भितर मास जाला, इतलो म्हाका ताचो फायदो मेळ्ळा, इतली सजमणी मेळल्या की म्हाका जाय आतां तें उतर करपाक आनी परतून परतून तें दुसऱ्यांक सांगपाक. तें कोणें म्हाका सांगला म्हणून न्हय, कोणें म्हाका करपाक म्हणून न्हय, पूण म्हज्या काळजांतल्यान हांवें थारायलां म्हणून हांव तें आतां करतां, तें आतां हांव दितां. हें देवाक चड बांदता. बाबूनो, हो लेवल 3 आमी पावपाक खंय पावतले आमी हो लेवल 3 करपाक. कशे भाशेन आमी देवा आमी जे आमचे भाशेन ट्रान्सलेट केलां तें सारकें न्हय. खरेंच तुमकां सांगता. म्हणटा कित्याक जीं कोण हांसत्या तोंडान दितात तांचो देव मोग करता. दॅट इज नॉट द करेक्ट वन. देवाक कोण मानता? इंग्लिशीन बरे भाशेन बरयलां. Because God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. देवाचे उदक म्हणिना की God loves the person who is cheerfully giving. He loves a cheerful giver. म्हणजे कितें? He loves the cheerful offering. तो म्हणिना की तुजो मोग करता, तूं दिताय म्हणून तुजो मोग करना. तुजो जो स्वभाव आसा, तुजें काळजाचें कंडिशन, तुजी एटिट्यूड जी आसा काळजान ती देवाक मानता. तुका दिसता तूं दिनाय जाल्यार देव तुजो मोग करचो ना? विचारता तुमकां बाबणीनो, तूं कांय दिनाय जाल्यार, तूं तुजी गोवायकी दिनाय जाल्यार, तूं तुजें दूड दिनाय जाल्यार, तुजो टायम दिनाय जाल्यार देव तुजो मोग करचो ना? देव मोग करता ब्रदर. देव मोग करता. देखून भाव भयणीनो, हें ट्रान्सलेट जें दिलां सारकें दिवंक ना. म्हणजे कितें? देवाक जाय आमी आमच्या काळजांतल्यान खुशेन दिवपाक. ताका नाका की आमी कोणें सांगलें मागीर दिलें, कोणें आमकां आल्ताराचेर वा पाद्रीन आमकां सांगलें, अरे बाबा इतले दुडू जाय आमकां सावंड सिस्टमाक, इतले आमकां दुडू जाय हाका करपाक, इतले दुडू जाय हाका सॅलरी दिवपाक, आतां आमची मोंट आमी पडपाची आहा, आतां आमचें सगळें वयर इगोर सगळा पडपाची आहा, प्लीज मातशें सेकंड कलेक्शन करा, तें करा. जेन्ना कोण आमकां सांगता दिवपाक आनी आमी दिता, ताजो आमकां खरेपणी फायदो मेळटा. कित्याक आमी दिता कित्याक कोणें सांगलां, विचारलां म्हणून. हात फुडें केला जाल्यार आनी हांव दिता जाल्यार म्हाका कसलो फायदो जाता?
पण जेन्ना हांव कितें पळयता हांव थांबता आनी पवित्र आत्मा म्हणटा बाबा वच थंयसर दी ताका उतर दी ताच्या पोटाक दी ताका पिवंक दी ताका बरे भशेन रेस्पेद दी ताका मोग दाखय ताका उतर दी हांव कोत्ता कित्याक कोणें म्हाका सांगलां म्हणून हांव कोत्ता कित्याक म्हाका करूंक जाय म्हणून डू आय डू इट बिकॉज आय हॅव टू डू इट or I do it because I want to do it. पण मुझे कडेन आयज उलोवपाक तयार ना जी कोण केन्नाच उलयना ती पासून उलोवंक तयार ना आयज हांव कितें शिकयता भाव भयणीनो हांव शिकयता तुमकां की जें कितें हांव कोत्ता म्हाका सांगलां म्हणून ताचो म्हाका कसलोच फायदो जावंक ना पूण जें हांव कोत्ता खोशेन कोत्ता कित्याक हांवें तां थारायलां म्हणून आयज थान हांव थाराव घेता आयज थान हे क्लासीक जेन्ना येता या बुधवारा दीस हांव थाराव घेता की फुडल्या आयतारा दीस फुडल्या बुधवारा दीस हांव येतलो म्हजी गोवायकी जालो हांव उतर पाळटलो आनी देवाक महिमा दितलो जेन्ना हो थाराव घेता देवाक आमकां वायज भाव भयणीनो कितले फावटी आमी हें उतर आयकलां कितल्या लोकांनी आमकां शिकवण दिल्या अरे बाबा तुझे दुडू काड घाल एनवेलोपान घाल दी ताजे वयर मागीर मागणें कर कोण मागणें कोत्ता तुका देव बरो दितलो देखून हांव ते सीड घालता हांवें चिंतूंक जाय हांवें कितें घातलां तें हांवें घातलां म्हाका ताचो फायदो मेळपाक हांव दितां कित्याक म्हाका फायदो मेळ्ळा म्हणून I can only give what I have. I can only give what I have. जेन्ना कोण प्रिचिंग कोत्ता कोण म्हाका सांगता पवित्र आत्मा म्हाका रिमाइंड कोत्ता आनी मागीर हांव तेन्ना दितां तुमकां दिसता तुमकां कसलो फायदो जातलो देवाक फायदो ना लेवल 3 पावपाची गरज आनी भाव भयणीनो आमी लेवल 3 कशी पावतले थोडी जाणां आमी लेवल 1 पासून ना भाव भयणीनो हांवें तुमकां पयलेंच सांगलेलें कालच्या बुधवारा दीस आनी म्हाका दिसता त्या बुधवाराच्या पयलीं की ही जी शिकवण हांव दितां तुमकां ही शिकवण जावन आसा फकत जी ल्हान भुरग्यांक न्हय जी खरेपणी वाडत वेतात व्हड जातात दे आर बिकमिंग एडल्ट्स इन द फेथ ती आतां फकत दूध पियेनात ती आतां खरें मांस खातात म्हणजे ती आतां देवाच्या उतरान आतां व्हड जात वेतात डीप वेतात खरेपणी देवाच्या राज्यान आतां फळां दितात आतां आमचे कितें आमच्या जिवितान जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो हें दुखतालें आतां दूख गेली पुरो तितलीच गोवायकी म्हजी पूण आतां हांव म्हजें चिंतिना हांव जाणा की म्हज्या जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली हांव आतां वेतान दुसऱ्यांक शिकयता दुसऱ्यांच्या जिवितान हांव आतां तें उतर हांव भोगता हांव आतां जें म्हाका मेळ्ळां तें हांव दुसऱ्यांक सांगता दुसऱ्यांच्या जिवितान तांकां बरी फळां मेळपाक हांव आतां वावुरता कोणें म्हाका सांगलां ना पूण म्हाका जें मेळ्ळां तें हांव आतां दुसऱ्यांक दिवपाक तयार आनी ही लेवल 3 पावपाक आमकां गरजेचें हें देवाक मानता God loves a cheerful giver. भाव भयणीनो समजा हांव तुमकां एक उदाहरण दिता समजा तुजे कडेन एक शेजारी आहा एक भिकारी शेजारी ताचे कडेन चड ना तो सकाळीं येता तुज्या घरा कडेन म्हणटा बाबा गुड मॉर्निंग कसो आहा देव बरो दीस दिवं बाबा मातशें म्हाका 2000 5000 वा 10000 उधार दिताय मातशें तुका कित्याक जाय रे 2000 उजार तुजे कडेन नाच पयशे तूं आनी केन्ना म्हजे कडेन दितलो पळोवया पळोवया दुसऱ्या दिसा पोत्तून येता 2-3 दिसांनी बाबा अशें कितें कर रे आदार कर ना आमकां खूब गरजो आहा हें येता 2 पाटी 3 पाटी 4 पाटी 5 पाटी येता शेजारी
शेकीन तू म्हणटाय अरे बाबा आता म्हाका इतलो त्रास करता पत्तन पत्तन येता दनपारां येता केन्ना रातचो येता ताका बरें ये रे बाबा हांगा ये घे 10,000 घे केन्ना दितलो तूं बरें घे 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 10,000 घे आतां तो येवचो ना तो 10,000 घेवन वेतलो तुमकां दिसता जेन्ना तुवें ते 10,000 ताका दिले तुवें हांसत्या तोंडान दिले ते ना ताची गरज ताका पावली कित्याक ताका 10,000 जाल्ले तुवें ताका तो तुका त्रास करी नाका म्हणून तुवें ते 10,000 दिले ताका कित्याक परतून येवन ज्या भाशेन आमकां आमच्या इगोर्जेन ह्या दिसांनी परतून आमी ते अनाउन्समेंट चलता अरे अशें चलता आमकां हें जाय तें जाय लोक आपलो दिता पूण आमी सांगला म्हणून दिले तुमकां दिसता आमी हांसत्या तोंडान दिले ते ना ना देवाक ते मानूंक ना त्यात ताची गरज पावली भाव भयणीनो जें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां ह्या वेळार आयकात बरे भाशेन जेन्ना हांसत्या तोंडान त्या शेजाऱ्याक दिना फकत म्हाका त्रास दिवंक नाका म्हणून हांव ताका दितां ताका जें हांवें दिलां तें ताका कसलोच फायदो जावना तो म्हाका दिसता तो आनी तुजे दुडू पासून परतून दिवचो ना कित्याक कसलोच फायदो जावचो ना चड करून तुवें जें दिलें तें बी घालें ताच्या जिवितांत तें देवाक पासून मानूंक देवाक पासून मानूंक ना ताका फायदो जावचो ना आनी देवाक ते मानूंक ना म्हणून तुकाय फायदो जावचो ना पूण तुवें ते दिले आयकतात तुमी हय ब्रदर तुमी जाणो जेजून एक वोपार घातलेली एक जूज आसलो आनी एक विधवा बायल आसली हय ती विधवा बायल परतून त्या जुजा कडेन येताली आनी म्हणटाली सायबा म्हजी न्हीद कर हांव एक विधवा बायल न्हीद कर म्हजी आनी तो तिका पयस करतालो तिका न्हीद दिनासलो आनी परतून ती त्या जुजा कडेन येताली शेकीचो जूज कितें म्हणटा अरे सायबा म्हणटा ही बायल येता आनी म्हाका इतली त्रास करता आनी म्हाका म्हजी न्हीद पिड्यार करता म्हजी शांती पिड्यार करता हांव तिका आतां कितें करतलो न्हीद दितलो होय की ना तो कित्याक तिका न्हीद दिता ज्या मोगान पडला म्हणून तिका खरे भाशेन तो आपल्या काळजांत न्हीद दिवंक सोदता म्हणून ती ताका त्रास करता म्हणून ती ताका परतून येता म्हणून तो ताका न्हीद करता शेकीन जेजू कितें म्हणटा आमचो देव तो हो आमी भिकाऱ्या भाशेन ताचे कडेन वचपाची गरज आनी तेन्नाच तो आमकां दितलो हांव भावार्थान चलता देव म्हाका सगळें फावो करता कित्याक जेजून म्हाका सगळें केलां पूण तो शेकीन कितें म्हणटा जेन्ना मनशाचो पूत जेजू परतून येतलो ताका ह्या संवसाराक कसलोच भावार्थ दिसती पडटलो काय Will the Son of Man find any faith on this earth when he returns? हांव विचारतां भाव भयणीनो ज्या दिसा म्हजें दिवप हांव फकत दुडवाचें उलयना आमचो वेळ आमचो टायम आमचो टॅलेंट आमचें आख्खें जिवीत जें आमी दिता दुडू आमी कितें दिता तें आमी खोशयेन दिता कोण आमकां विचार नासतना कोणूच नको म्हज्या उजव्या हाताक हांव दिता हे म्हज्या दाया हात पासून नको दिता तें कित्याक हांवें तें थारायलां म्हणून हें देवाक चड मानता जें देवाक चड मानता आनी तें हांव काडून दुसऱ्यांच्या जिवितांत घालता भाव भयणीनो तांच्या जिवितांत बरी तोखतात तसलीं फळां जावंक जाता हांव सकाळीं सांज पारून प्रिचींग करीत जाल्यार
हांव खरेपणी सांगता तुका कित्याक हांव खूब नियाळ कोत्ता ह्याचेर सकाळी 6 वरां जाली ती 12 पासून हांव प्रिचींग करीत जाल्यार हांगा ती प्रिचींग करीत जाल्यार पूण हांव वेळ काडून म्हज्या देवाशी हांव संबंद दवरिना जाल्यार हांव देवाचो मोग देवाक म्हाका म्हजो मोग करपाक हांव ताका चान्स दिना जाल्यार हे म्हजें सगळें प्रिचींग सगळें मिशन जें हांव करता तें ताचो फायदो झिरो जातलो जाणा कित्याक भाव भयणीनो कित्याक हांव वेळ काडून ह्या देवाक म्हजो मोग करपाक हांव चान्स दिना जेन्ना तो म्हजो मोग करता जो मोग हांवें अणभवला तोच मोग म्हज्यान दुसऱ्यांक I should allow the Lord to love me. तो म्हजो मोग करता ताका नाका की हांवें कितें केल्लें तें ताका नाका तो सगळें जें म्हजे कडेन आहा ताणें म्हाका दिलां तें ताजें ताका जाय म्हजो मोग करपाक आनी जेन्ना हांव ताजो मोग अणभवता तेन्नाच की म्हज्यान ताजो मोग करूंक जाता We love because he loved us first. जेजू हांव भयणीनो हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां आमी जेजूक एक चान्स दिवया आमचो मोग करपाक आयज जेन्ना आमी हें उतर आयकलां हें उतर आमी परतून आयकुया परतून ह्या उतर आमचे पवित्र पुस्तक उठें करून आमी पवित्र आत्म्यान आमकां ही शिकवण परतून दिवपाक जें हांवें सांगलां तें सोडात जें पवित्र आत्मा तुमकां सांगता तें ताजें आयकात पवित्र आत्म्यान देवाचो शिमेन नासलो मोग आमचे भितर ओतोवपाक दिवया Give the Lord a chance to love you. ज्या दिसा तो मोग हांव अणभवता तो हांव म्हज्या भितर तो मोग घेता जो मोग हांवें अणभवला तोच मोग हांवें म्हज्या काळजांतल्यान जो हांवें थाराव घेता तो मोग हांव दुसऱ्यांक दिवंक पावता तेन्नाच की तो मोग देवाक मानता तसो जाता इट बिकम्स अ cheerful giving देव तुका फायदो दिता आनी जो कोण दुसऱ्याच्या जिवितांत तूं तें फळ घालताय तें तांकांय तो फायदो जाता मातर भाव भयणीनो आमी फकत एक्टरा भशेन प्रिचींग करता हें करता सर्वीस करता पूण तें काळजांतल्यान वचना लेवल 3 आमी पावना तुम्ही म्हज्या रागार जाल्यार कोण उलोवंक तयार ना म्हणजे Yeah, brother, praise God. आयकोता ब्रदर हे लेवल 3 आमी पावना जाल्यार भाव भयणीनो आमी आमकांच फटयता आमी सगमता की अरे दिलें कोणाक मातसो टायम केलो कोणाक देवाचें उतर दिलें कोणाक शिकवण दिली कोणाक प्रिचींग केलें कितें रितीर जालो Allow the Lord to love you. भाव भयणीनो हांव तुमकां खरें सांगता आमी कोणाची देख घेवपाची जेजूची सकाळींतल्यान सांज पर्यंत तो शिकयतालो पूण रातचो कितें करतालो बापाशी उलयतालो आपल्या बापाशी उलयतालो वेळ काडून आपल्या बापाशी उलयतालो ताका जायलो आपलो ग्लास फील जावपाक भरपाक ताका जायलो आपल्या बापान आपलो शिमेन आसलो म्हणून ताचे भितर ओतोवपाक ताका जायल्ली गरज ताच्या बापा कडेन उलोवपाक ताका जायलो तो संबंद घट धरपाक हांवें कितलें केलें जाल्यार पूण म्हजो संबंद म्हज्या बापाशी पवित्र आत्म्या उदेशी घट ना जाल्यार हांव कितेंय करूं हांसत्या तोंडान करचो ना हांव जबरदस्तीन करतलो आनी जें हांव करता तें कसल्या लोक हजारांनी न्हू कसलोच फायदो जावचो ना जें हांव करता काळजांतल्यान 5 लोक आसूं 10 लोक आसूं तांकां फायदो जाता तांचें जिवीत बदलता कित्याक हांवें तें खोशेन केलां हांवें देवाचो मोग अणभवला आनी हो मोग ह्या मोगान हांवें दिला आख्खे खतखत्यान म्हज्या काळजांतल्यान हांवें दिलें बेश्टें हांवें तें वयल्या वयर तें दिवंक It is given from a cheerful heart.
आनी आयज बाबा इब्रूज मातेन हांव तुमकां सांगता खूब लोक बरें काम करता आमी म्हणटा कितलें बरें काम केलें कितलें बांदलें कितलें हें केलें कितले रिती केले पूण हांव तुमकां खरेपणी सांगता जे हांव तुमकां ह्या वेळार सांगता पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलां तें जेन्ना हांव तें म्हज्या काळजांतल्यान करता कित्याक हांवें देवाचो मोग अणभवला आतां तेंच सकाळीं तेंच सांजचें तेंच सकाळ दुसऱ्या दिसा तेंच फुडल्या सुमारान तेंच म्हयन्याच्या म्हयन्याक तेंच तीच खबर सांगता आनी कांयच ना म्हाका सांगपाक ते रेंट आतां युट्यूबाचेर आहा आतां व्हिडिओचेर आहा तूं पयशे जाल्यार जे शिकयतात जे कालच्या म्हयन्यान शिकयला परतून ह्या म्हयन्यान शिकयला पोरू शिकयला परतून शिकयता कांयच न्हयना शिकोवपाक कांयच न्हयना शिकोवपाक कित्याक आमी आमचो संबंद ताचे बरोबर धरिना आमी ताका शिकोवंक आमकां दिना आमी ताचो मोग अणभवंक तयार ना परतून तेंच सांगपाचें आनी कांयच ना सांगपाक आनी देखून भाव भयणीनो आमकां गरज आमच्या जेजू बरोबर आमच्या सोदीच्या बाबा बरोबर पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताचो मोग अणभवंक टू अलाव द लॉर्ड टू लव यू अलाव स्पेंड टायम आमी वेळ काडून ताचे बरोबर वेळ काडून ताका उलोवंक दिवनी आमचे कडेन अलाव द लॉर्ड टू लव यू हे चड गरजेचें बाबा कित्याक जेन्ना आमी ताका चान्स दिता आमचो मोग करपाक आनी ताचो मोग आमी अणभवता आतां भाव भयणीनो त्या मोगा वरवीं जे आमी तो मोग आमी अणभवला त्या मोगा वरवीं आमच्यान दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाता आमच्यान तें काळजांतल्यान हांसत्या तोंडान आमच्यान दिवंक जाता तें देवाक खरेपणी मानलेलें जाता आमेन आमेन जेजू कार्पी हाचेर आमी नियाल करुया भाव भयणीनो खरेच भाशेन आयज आमी हाचेर नियाल करुया इट इज नॉट वॉट आय डू इट इज हाव आय डू इट कितें कोत्ता तें गरजेचें न्ही कशे भाशेन हांव कोत्ता कशे भाशेन कोत्ता एकदम गरजेचें God loves a cheerful giver. Amen. आमेन जेजू कार्पी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भोव सर्गीच्या बापा तुका अर्गा मोहिमा आणि दिनवास बापा तुका अर्गा मोहिमा आणि दिनवास तुझ्या एकल्याच पुता जेजू पासत सर्गीच्या बापा तुका अर्गा आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या पासत आमी तुका अर्गा दिता जेजू तू वाट आणि सोत आणि जिवीत बापा तू तुझ्या उतराक सदांच विश्वासी बापा तुका आर्गां हे आयच्या शिकोवणे पासत पवित्र आत्म्या तुवें आमकां भाव विन्संटा वरवीं एक बरी शिकोवण फावो केल्या कशे भाशेन जे आमी भोमता ते आमी लुंवता ह्या देवाच्या उतराचे बी आमी दुसऱ्या भाव भयणाच्या जिवितांत भोगूंक आमकां सुटसुडीत कर आनी आमी आमच्या काळजांत जे थारायलां ते आमी जोण एकल्यान हांसत्या तोंडान दिवंक आमकां बापा आयती कर हे मागणे आमी कोता जेजू तुज्या एकल्याच पुताचे नावी आमेन आमेन आमेन